2019 पावो जाल्लो तशेंच जानपद वावराक डेव्हलपमेंटा खातीर तांणी मस्त वावर केल्लो आसा. तशें म्हणटाना ताची गोंयची किर्णा म्हणलो तांचो मांडो ट्रूप घेवन ते साबार जाग्यांनी भोंवन तांणी मांडे गायनाची देश विदेशांनी तांणी प्रसार केल्ले आसा. जावं पुरो गोवांत मांडो जावं दी तियात्र जावं दी सकयल जाणां आसचींच पूण जाल्यार आमकां मंगळूरकारांक स्पेशली मंगळूरकार आमी मांडो जावं दी तियात्र जावं दी केवळ आमी पळोवंक चढता आमकां पळोवंक मेळो ना जाल्यार पूण आयकून ताचे विशयान जाणो तशें आसतना स्पेशली एक क्लास एक दोन एक देड घंटो भर केवळ तियात्राचे वयर पर्टिक्युलरली गोंयाच्या तियात्रा वयर मंगळूरच्या त्या ड्रामा कंपनी ड्रामाच्या विशयांत आमी एक झलक पळयल्या की आज आमी विशेष तरान गोवांचलच्या त्या तियात्रा वयर आमी क्लास घेतल्या आनी आयकतल्या. सर कॉस्मा फर्नांडीस तुमकां आमचे समोर स्वागत म्हणटा सेंट अलोयसियस कॉलेजीच्या मॅनेजमेंटाचे तर्फे कोंकणी विभागाचे तर्फे तुमकां ह्या आमच्या मंचेक स्वागत आनी मुखलो सुमार एक देड घंटो भर तुमचो जावन आसा. उपरांत आमी सवालांचो शिवर तुमचे वयर ओत्तल्या सो आमकां मस्त मस्त आयकूंक जाय मस्त समजणी घेवंक जाय तुमचे ते आमचे ज्ञान आमी भंडार आमी वृद्धी करूंक जाय जाल्यार आमी विशय घेवंक जाय. तशें आमचे एक दिश्टावो ते दवरनच आमी एक ऑनलायन क्लासी प्रारंभ केल्ल्यो आसा सुमार 2 वर्सां जावन यशस्वी तरान तुमी सगळ्या दोन्ही बॅचान क्लास घेतल्या आनी तिसऱ्या बॅचान तुमी आतां आमचे सांगत आसात. तुमकां ह्या मंचेक आमी स्वागत म्हणटा. स्वागत सर. वेलकम टू यू सर. ओवर टू यू. नमस्कार. नमस्कार सर. आयच्या या तियात्र अ फॉर्म ऑफ ड्रामा तियात्र म्हणल्यार एक नाट्य प्रकार ह्या भासाभास वावराक ह्या टॉकाक ह्या उलोवपाक हांव तुमकां सगळ्यांक माये मोगाचो आनी उनुनीत येवकार दिता. खेरीत भाशेन हांव दिनवासता सेंट अलोयसियस कॉलेज आनी तांची ह्या वावराची मुखेली तांकां सगळ्यांक दिनवासता. डॉक्टर रॉस्टीन आजिर्नान पूण तांकांय दिनवासता कित्याक ताणें म्हाका वेंचून काडलो फाटलीं 2-3 वर्सां वेगवेगळे विशय दिवन हांव तांचे सांगात हो वावर करता. तो वावर करतना एके भाशेन म्हजोय अभ्यास जाता आनी नवे नवे विशय घेताना एक उर्बा आनी उमेद येता. आनी आमी म्हणटा सेंट अलोयसियस कॉलेज वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज इन इंडिया. येस, I agree with that because they are also implementing so many innovative ideas and programs through these different programs. I mean, even UGC tried under ही कार्यावळ चलता. So that has value and not only रोमी लिपी, देवनागरी लिपी और कन्नड लिपी या तिगाय लिपयांक वांगडा घेवन कोंकणीचो खेरीत भाशेन वावर करतात. आणि I would like to appreciate especially the participant also. Participants are from different parts of the world and not only different parts of the world. जायते फावटी actually जायते फावटी एक टीचर कसो आमच्या मनान येता कितें बेसिक कितें तरी सांगपाक because sometimes we don't know the participant also. So बेसिक कितें आसा तें सांगपाक हांवें यत्न केला. ताचे बरोबर हांव पळयता आतां आमच्या वांगडा नामनेचे तियात्रिस्टूय जॉयन जाल्ले आसात, मंगळुरांतले संशोधक जॉयन जाल्ले आसात आनी भोव करून आमच्या कोंकणी माचयेचो आमचो फामाद कॅनी जुजात आसा, आंतोनी बाब कोंकणीचो नामनेचो बरोवपी आसा. तेच भाशेन आय सी लिनो फादर लिनो तुमच्या फुड्यान म्हजो वावर एक सुपुल्लो वावर. बट I know I also would like to learn something from you. तुमचे लक्षात म्हाकाय कितें शिकोवंक जाय आनी हांव कितें जाणा ताची समजूणी एक थोडे भितर तुमकां दिवपाचो हांव यत्न करता. ओके.
आणि म्हजो विशय जो आसा त्या विशयाक हांव हात घालता वेळ करनासतना आमच्या फ्लोरा बायन सांगला शी इज टेकिंग चड कास्तीक घेवन भोव करून ह्या असले प्रोग्राम मांडून हाडप इंटरनॅशनल ऑनलायन इट इज व्हेरी डिफिकल्ट बट स्टील word of appreciation because she has taken the lead and she is trying to bring different people especially from आमचे वेगवेगळ्या लिपयेंतले वेगवेगळ्या प्रांतातले गोंयांतले महाराष्ट्रातले कर्नाटकातले तेच भाशेन हिंदी भायल्या लोकांकूय एकठांय हाडून तांचे भितर एक कोंकणीचें तीर्ण एक एकचारपण भावना निर्माण करपाचो तुमी यत्न करता तुमकां आदी फुडेंच दिनवासता वेळ ओगडायनासतना हांव म्हज्या विशयाक सुरू करता तियात्र एक नाट्य प्रकार अ फॉर्म ऑफ ड्रामा तुमकां हे दिश्टी पडटा न्हू येस सर दिसता 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 हांव डॉक्टर कॉस्मा फर्नांडीस MES कॉलेजीन वास्को हांगा शिकयता आनी सांगला ते भाशेन तियात्राचेर तियात्र माचयेर थोडो भोव वावर केल्लो आसा नामनेच्या तियात्रीस जशे प्रिन्स जेकब आनी हेरांकूय म्हाका नाचपाची संद मेळ्ळ्या आनी एक तियात्र फॉर्म ऑफ ड्रामाचेर वावर केला आनी ह्या विशयाक धरून म्हजी PhD जाल्या सो आयज तियात्र एक नाट्य प्रकार कसो आनी ताचो थोडो भोव सुपुलो इतिहास सांगपाचो हांव यत्न करता पयले सुवातेर लुकाजीन रिबेरो तियात्राचो स्थापणार पयलो तियात्र बरोवपी तेच भाशेन जुआंव आगुस्तीन फेर्नांडीस जाणे खरी तियात्राची बुनयाद घाल्ली जाका आमी पाय तियात्रीस म्हणटात त्या दोगांयकूय फुडें घालून हांव हो वावर फुडें व्हरता कित्याक तांच्या वावरान आमकां तियात्र हो नाट्य प्रकार कोंकणी मोळाक फावो जालो आतां तियात्र म्हणल्यार कितें हो पयलो प्रश्न तियात्र म्हणल्यार एक नाट्य प्रकार आता हो एक भाशेचो कोर्स आसलेल्यान थोडे भोव मुद्दे हांगा मांडचेच पडटा आनी ताका लागून कांय जाणांक कोर्स कंप्लीट केलो म्हणटच एग्जाम आसतली म्हणटच हे भाशेन मुद्दे घेवन पॉयंट्स घेवन ताचेर बरोवप हांवें करपाचो यत्न केला तियात्र हो कोंकणी भाशेंतलो सगळ्यांत चड लोकप्रिय म्हणजे लोकां मोगाळ नाट्य प्रकार आता आमी जाणाव कोंकणी मळार नाटकां जातात कोंकणी मळार एकांकी जातात कोंकणी मळार यक्षगान जाता कोंकणी मळार आनीक वेगवेगळे नाट्य प्रकार जातात तेच भाशेन तियात्र होवूय एक नाट्य प्रकार पूण हो नाट्य प्रकार आख्ख्या भारतान आनी संवसाराक कोंकणी मळावेलो चडांत चड लोकां मोगाळ नाट्य प्रकार मोस्ट पॉप्युलर आता मोस्ट पॉप्युलर कसो आमच्यानी म्हणूं येता कित्याक ह्या तियात्राक 100, 200, 500, 1000 रुपयाची तिकेट काडून शेकड्यांनी लोक एका प्रयोगाक हाजीर जाताना दिश्टी पडटा इतलेंच न्हय तर व्हडा प्रमाणान सरकाराचो आदार नासतानाय लोकांच्या बळाचेर हो प्रकार गांवांनी गोंयांत गोंया भायर आनी हालींच्या तेंपार परदेसांत भोव करून पुर्तुगाल आमच्या इंग्लंडांत तेच भाशेन सावदी अरेबियान त्या देशांनी आनी सगळ्या जायत्या साबार देशांनी हो तियात्र प्रकार चलता तो आमकां पळोवंक मेळटा सर सॉरी फॉर द इंटरप्शन एक मिनिट दयकन तेल स्क्रीन शेअरिंग तितके बंद करा हांव रेकॉर्डिंग एक ऑन करूंक जाय जायन रेकॉर्डिंग आय डोंट गेट द ऑप्शन जस्ट फॉर 1 minute ओके
This meeting is being recorded. Yes, sir. Now you can start. येस, म्हजो विशय आसलो तियात्र, अ फॉर्म ऑफ ड्रामा. तियात्र एक नाट्य प्रकार. आमकां पयलो प्रश्न मनान येता तो तियात्र म्हणल्यार कितें? तियात्र म्हणल्यार एक नाट्य प्रकार. आनी हांव म्हणटालो कोंकणी भाशेंतलो सगळ्यांत चड लोकप्रिय नाट्य प्रकार, लोकां मोगाळ नाट्य प्रकार. आता हो प्रकार, नाट्य प्रकार जो आसा तो लोकांचे चड आवडीचो, लोकांच्या चड मोगाचो. कित्या वेल्यान थावे जाता? ह्या तियात्र म्हणटात त्या नाट्य प्रकारात लोक 100 रुपया, 200, 500, 1000 रुपया दिवन पासून एक तिकेट घेवन शेकड्यांनी लोक हो तियात्राचो प्रयोग पळयतना दिश्टी पडटा. ह्या तियात्राचे प्रयोग न्हूच फकत गोंयांत जातात, पूण गोंया भायर कर्नाटकान, मंगळुरान धरून, केरळान धरून, आमच्या दिल्ली, गुजरात, महाराष्ट्रान, बॉम्बे, मुंबय, पुना, तेच भाशेन गोंया, इंडिये भायर, भारताचे भायर, अरब देशांनी, कुवेट, दुबय, बारीन, तेच भाशेन पुर्तुगाल, फ्रांस, अमेरिकेक आनी भोव करून हालींच्या तेंपार इंग्लंडांत, भोव करून युनायटेड किंगडमांत वेगवेगळ्या सुवातांनी हो तियात्र प्रकार जातना आमकां दिश्टी पडटा. आनी चड करून सरकाराचो पासून पाठिंबो नासतना लोकांच्या मोळाचेर एके भाशेन आपली कला तियात्रांतल्यान दाखयता. आनी ताचो एक गूट म्हाका सदांच मनाक लागता, तो म्हणल्यार तियात्र हो समाजाक जागयता. अप्रूप सादरीकरणाची तियात्र ही एक कला. इट इज एन आर्ट, परफॉर्मिंग आर्ट, युनिक परफॉर्मिंग आर्ट. समाजांत कितें घडटा ते माचयेर दाखोवन समाजाक जागृताय करप, समाजाक शिकवण दिवप, समाज प्रबोधन करप, हो तियात्राचो मूळ हेतू आसा. आनी तेवूय करतना एके वेगळेच तरेन, आठवेच तरेन, कलात्मकतायेन, कांताराच्या रुपान, कांताच्या रुपान आनी कथानकाच्या रुपान जे कितें सांगूंक जाय तें तियात्री सांगून वेता. आनी हांव देखून म्हणटलो आसलो, तियात्र म्हणल्यार नाट्य, अभिनय, संगीत, कांतार, कांत, सायड शो आनी नाचाचो सुमेळ माचयेर सादर करपी एक कला. एक्टिंग, ड्रामा, एक्टिंग, म्युझिक, कांतार, कांत, साइड शो and dance, all this combined together, सगळे एकवटीत जावन माचयेर सादर जावपी तियात्र म्हणल्यार एक कला. तियात्र हो गोंयांतलो आनी भारतांतल्या हेर नाट्य प्रकारा परस, गोंयांतल्या आनी भारतांतल्या हेर नाट्य प्रकारा परस वेगळो. गोंयांत नाटकां जातात, गोंयांत एकांकी जातात, पूण ताचे परस वेगळो. भारतांत हांवें म्हणलां यक्षगान मेळटा, मुंबय नाटकां मेळटात, वेगवेगळी कोंकणींतल्यान नाट्य प्रकार आनीकूय मेळटात, पूण तांचेय परस वेगळो. तियात्रांत गद्य आसता आनी पद्य आसता, प्रोज एंड पोएट्री. हांवें म्हणलां तियात्र आयज मेरेन खेरीत भाशेन जिवो आसा जाल्यार दोन वस्तू. एक तियात्रांतल्यान खुशालकाय दिवप आसता, मनोरंजन करप, खुशालकाय दिवप. तियात्र पळोवंक आयल्या प्रेक्षकांक खुशाल करून धाडप, आनी खुशाल करतना एक भाशेन लवच चिमटो काडप, समाज जागृताय करप, हो जो गूण आसा तो तियात्राक आयज मेरेन जिवो दवरपाक खेरीत भाशेन गरजेचो थारला अशें म्हजें मत. तियात्रांत समाजाचें चित्रण जाल्लें आसता. समाजांत कितें घडटा
ते तियात्र माचयेर दाखोवन तियात्रीस समाज जागृताय करता. समजुया आता देख दिवची जाल्यार हांव समजुया कांय वर्सां फाटीं गोंयांत ट्युरिझम आयलें आनी ट्युरिझम इंडस्ट्री जेन्ना ट्युरिस्ट जेन्ना फॉरेन ट्युरिस्ट भोव करून गोंयान एंट्री मारली आनी भोव करून गोंयान चोगम म्हूण एक कॉमनवेल्थ एक महासभा जाल्ली. ताचे उपरांत ट्युरिझम इंडस्ट्रीक एक नवी दिका मेळ्ळी, नवी दिशा मेळ्ळी. त्या टायमार म्हाका उगडास जाता तोमाजीन कार्दोस हांणी एक तियात्र बरयल्लो मोवाळ वीट, स्वीट पॉयझन. आता स्वीट पॉयझनूय आसूं शकता. आता कशें स्वीट पॉयझन? ट्युरिझम आयल्या उपरांत समाज कसो बिगडटलो हाचेर भाश्य करपी, हाचेर एक विजनरी नदर मांडपी तोमाजीन बाब कार्दोसाचो हो तियात्र. हांव एक एग्जांपल कशें दिता हांगा. म्हणजे तियात्रांतल्यान समाजाची कशी जागृताय करता आनी समाजाचें चित्रण कशें करता एक एग्जांपल. तशेंच कोणाचें तियात्र घेयात. आतां गोंयकारां केन्ना उल्याक जाप दी, गोंयकार चलया लंडन, रोसपंसाचो तियात्र, प्रिन्स जेकबाचें तियात्र, हे सगळे तियात्र आसात. आमकां जायते तियात्र मेळटात. आनी आदल्या काळार जशें आमकां एम्बोयराची कांतारां आमकां मेळटालीं, आयज दनपारां सकाळीं कितें घडलां सांजे तो माचयेर गायतालो. आयजूय तशे तियात्रीस आसात. सो हे भाशेन समाजाची जागृताय करप फकत थिओरिटिकल वचप ना, प्रॅक्टिकली. एक मनीस 100 जाणांक मारता तशें न्हय, बट वॉट इज प्रॅक्टिकली कितें घडटा तें प्रॅक्टिकली माचयेर दाखोवप आनी तातूंतल्यान कितें समजणी दिवंक जाय ती दिवन वचप. हो तियात्राचो एक खाशेलो गूण. आनी हांव म्हणटलो आसलो तियात्रांतल्यान समाजाचें हे भाशेन चित्रण जाल्लें आमकां दिश्टी पडटा. तियात्र हो एक आधुनीक नाट्य प्रकार. येस, इट इज अ मॉडर्न फॉर्म ऑफ ड्रामा. When I say modern form of drama, म्हाका जाल्यार एक दिश्टी पडटा की आयच्या आधुनीक नाट्य प्रकाराचे गुण तातूंत मेळटात आनी ताका लागून आमी हो आधुनीक काळार मॉडर्न फॉर्म ऑफ ड्रामा अशें म्हणटात. नवे विचार लोकां मदीं पावोवपाचे एक प्रभावी साधन. नवे विचार, न्यू थॉट्स लोकां मेरेन पावोवपाचें एक इफेक्टिव्ह मिडियम अशें आमच्यांनी म्हणूं येता. तियात्र हो खेळ तियात्र हाचे परस वेगळो. जायते फावटी जायत्या लोकांचो घुसपागोंदळ जाता. तियात्र म्हणल्यार खेळ तियात्र काय न्हू. खेळ तियात्र वेगळो, खेळ वेगळो आनी तियात्र वेगळो. नाटकूय वेगळें. सो आमी जाणा जावचें पडटलें नाटक म्हणल्यार कितें, खेळ म्हणल्यार कितें, खेळ तियात्र म्हणल्यार कितें आनी तियात्र म्हणल्यार कितें. आता तियात्राची मांडावळ पळोवया. तियात्रात 6 ते 7 पड्डे आसतात. सीन्स आमी म्हणून येता ताका. नाटकान जशें 3 अंकी नाटक आसता तेच भाशेन तियात्राक 6 ते 7 पड्डे आसतात. दर पड्ड्या उपरांत कांतारां आसतात. एक 2 वा 3 कांतारां आसतात. तियात्राचो वेळ चडसो 2 ते 2.5 वरां, मॅक्झिमम 3 वरां. 2.5 वरां ते 3 वरां हो चडसो सारको काळ. आनी तियात्रांत कांतारां आसतात आनी कात आसतात. आतां कांतार म्हणल्यार कितें कोणूय सांगूंक सोदता? कांतार म्हणल्यार तुमच्या उतरांत कित्याक हांवूच उलयत गेलो आनी तुमकांय जायती गिन्यान आसा, नॉलेज आसा, कोणूय शेअर करूंक सोदता जाल्यार हांव 1 मिनीट रावता. तुमी सांगूंक शकतात, नाजाल्यार म्हजें उलोवप चालू दवरता.
Anybody would like to? Yes. Cosma बाब तुम्ही Yes. उलयात आयको आमकां बरें दिसता तुमीच उलयात. देव बरें करूं. ओके. बरें. तियात्राक कात आसता, कांतार आसता. आता तियात्राचें एक खाशेलपण, युनिकनेस, अपरूपताय म्हणल्यार ती नाटकान आमी जाणा नाटक, संगीत नाटक चडशें खेळ तियात्राक लागीं आसता. कथानक आसता, कथानक म्हणजे प्लॉट जो आसता तो आसता. त्या प्लॉटाक आदार दिवंक तातूंतलीच कांतारां म्हणजे ताका आमी कांत म्हणटात. आनी हे कांतूश पुर्तुगीज उतरां वेल्यान आयला ते कांतूश. हे कांत जे आसतात ते मोटवे, चड करून 2 स्टांजा, 4-8 ओळीचे, ताचे की ल्हान ओड आसूं शकता, पण चडशे हे 2 स्टांजांचे कांत आनी ते मुखेल प्लॉटाक धरून आसता ते कांत. पूण तियात्राक एक खाशेलपण दिवपी म्हणटात तो कंपोनेंट्स जाल्यार तो कांतार. कांतार सोलो आसूं शकता, दुयेट आसूं शकता, दुओ आसूं शकता, त्रिओ आसूं शकता, चौको आसूं शकता, 5को, 6को, 7को, 8को, 9को, 10को, कितल्या जाणांनी. पूण पारंपारीक हातून आमकां चडशे सोलो, दुयेट, दुओ, त्रिओ आनी चौके मेळटा. सोलो म्हळ्यार एकट्यान गायलें, दुओ म्हळ्यार 2 जाणांनी गायलें, दुयेट म्हळ्यार कांतार चेडो आनी चेडवान गायलें, त्रिओ 3 जाणांनी गायलें, चौको 4 जाणांनी गायलें. हालींच्या तेंपार कोरल सिंगींग आयला, वॉयसीस घालून कांताराक करतात. तोवूय प्रकार वयर सरता. पूण कांतार जे आसता ते कॉमेडी आसूं शकता, डिसंट आसूं शकता. आता कॉमेडी म्हणल्यार बेश्टीच पोचकेपणां करूंक जायना, कांय जाण तशे एक्सेप्शनल आसात. बट हांसोयत चिमटो काडटाना ताचे विशीं सांगप. आता फॉर एक्झाम्पल हांव म्हजेच एक कांताराची 4 लायनी म्हणून दाखयता. आंकवारपणा वसले सूख ना रे बावा, आंकवार आसल्यार आंकवारू रावा, काजारी बायलो स्वता येता गोवा, काजाऱ्याचे बोगणार देवा रे देवा, ये आड ते आड गोवा धावताना गोवाचे काल साऊ देवता, पाकिटातले दुडू ते बाजाराकूय पाळता, म्हारगायेची ओडी त्यो काजाऱ्याक कवता. आता इश्टानो, मारगायेचेर कांतार, गोव बायलेच्या रुपान कातोरीस कांतार सांगून वयता. पूण म्हजो स्टायल जी आसा ती कांतारांतल्यान कॉमेडीत भोव करून उत्तम तरेन एम्पयर आमचो जाशिनवाद भोव बरी कांतारां कॉमेडी गावन गेले. आनी आसयतना पासून तातूंत मार्मीकताय म्हळ्यार आमी म्हणटा ते सटायरिकल नदरेन दुलपदांनी जशें आमकां आसयता लवच चिमटो काडटा दुलपदांनी, ते भाशेन हांगा दिश्टी पडटा. डिसंट कांतारान स्ट्रेट फॉरवर्ड समाजान कितें घडलां बरें वायट तें आमकां दिश्टी पडटा. म्हणटूच ही एक खाशेलपणाय कांताराची. फकत प्लॉट चलना, प्लॉटा भायर कांतारां कांत आयकूंक मेळटात, संगीत मेळटा, डिफरंट म्युजीक, ऑल दीस फॅक्टर्स, ऑल दीस कंपोनंट्स तियात्राक उंचल्या पावड्यार दवरतात. कांताचो संबंद मुखेल कथानका कडेन आसना, म्हणजे कांताचो संबंद मुखेल कथानक आसता पळय, प्लॉट आसता ताचे कडेन आसता. कांताराचो संबंद मात मुखेल कथानका कडेन आसना, हें सामकें गरजेचें. द मेन प्लॉट जो आसा ताचो आनी तातूंत भितर आयल्यान ती 10, 12, 14, 15 कितें कांतारां आयल्यान ताचो कसलोच संबंद मेन प्लॉटा कडेन आसना. एवरी सॉंग, एवरी कांतार विथ युनिक टॉपिक, नवो विशय, दुसरो विशय, आनी हे 10-12 विशय पळोवप्यांक पळोवंक मेळटात, आयकूंक मेळटात. त्या भायर मेन प्लॉटाचो एक विशय आयकूंक मेळटा. म्हणून घडये आनी एक कारण, तियात्र पळोवपाक जायते लोक येतात. खुशालकाय दिवप, समाज प्रबोधन करप आसाच,
पूण दुसऱ्या दिसा भासाचे म्युझिक 3 वरांमध्ये आयकूंक मेळटा, कॉमेडी डिसर्ट सोलो असली कातारां आयकूंक मेळटात आनी तीच भाशेन वेगवेगळो प्लॉटूय आयकूंक मेळटा, पळोवंक मेळटा. सो ऑल दीस हे सगळे जबाबदार आसा म्हाका दिसता तियात्राक उंच पांवड्यार दवरपाक. हांवें सांगलां तशें 2.5 ते 3 वरांमध्ये तियात्र मांडलेलो आसता. नेक्स्ट, तियात्राच्यो हांगा हांव 4 डेफिनेशन्स दिता, व्याख्या म्हणून येता. वॉट इज अ तियात्र? सद्याक आमी तोच विशय घेतला म्हणटूच. फेलिसबाब कार्दोज एक नामनेचो पत्रकार, कोंकणी रायटर, ताणें थोड्या भितर तियात्राक कितें म्हटलें जाल्यार ताची हांवें डेफिनेशन्स घेतल्या. वॉट ताच्या मनान कितें आशिल्लें. According to Felisbab Cardoz, was a great writer. तियात्र म्हणल्यार नाट्य संगीत विनोद ल्हान फार्स आशिल्लो माचयेर दाखोवपाचो नाट्य प्रकार. नाट्य संगीत विनोद कॉमेडी आनी स्मॉल फार्स ल्हान फार्स आशिल्लो माचयेर दाखोवपाचो नाट्य प्रकार. ही फेलिसबाब कार्दोस हांणी दिल्ली तियात्रा विशींची व्याख्या. टॉमाझिनबाब कार्दोस ह्या तियात्राक कितें म्हणटा? ताच्या मतान तियात्र हो एक अप्रूप नाट्य प्रकार. इट इज अ युनिक फॉर्म ऑफ ड्रामा. तो अप्रूप कारण ताका संगीत आनी नाटक म्हणूंक जायना, ना म्हूण गद्य नाटकूय म्हणूंक जायना. तातूंत संगीत आसा आनी गावपूय आसा, पूण तें संगीत नाटक न्हय. According to Thomasin Cardoz, it is a unique form of drama. तातूंत संगीत नाटक, ताका संगीत नाटकूय म्हणूंक जायना. नाटकाक आमी संगीत नाटकां आसतात, ताका म्युजिकल ड्रामा म्हणूंक जायना आनी ताका प्रोज ड्रामाय म्हणूंक जायना. कित्याक तियात्रान संगीत आसता, गावप आसता, पूण तें संगीत नाटक. म्यूट केला दिसता म्हाका. कोणी सर? ना 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 कॉस्मा सरान ना म्यूट करू ना. ना काही ऐकना त्यांचे काही ऐकना. वय काय ना नाही सर तो ना स्क्रीन आहे ना तो. is not there in the meet Zumar. लाईट प्रॉब्लेम जाई. वय वय पाठी येतल रावी आम्ही. I think I was in the bair Very interesting talk. Like on sir ते tamna sir आम्ही you're all theatrist आमच्या संगत हांगा gather जाल्यात तुम्ही. It was a pleasure to see you all and a pleasure to have you amidst us. कित्याक Very nice of you to organize this. Very nice. आमका कित्याक Aloysius, we are Aloysius. We hosted this program and आम्ही we tried to build one bridge all over the world. Konkani, through the Konkani wanted to build. I'm very happy to see the many new faces. तुम्ही त्या कोंकणी ग्रुपांत आसले आनी सुमार जाणांनी रिस्पॉन्ड केला आनी तुम्ही आयल्यात and the session was good. आता कशें कितें कालन जाल्यार नेणा, but the sir is not there in the session now. And कितें जावन but the thing is तुम्ही आता आज आयल्यात. This course is every week. तुमकां थोडा information दिवंक खुशी भरता. Every week 50 hours course with every Saturday we are meeting 6 to 8 and this is a 50 hours course only for the sake of the Konkani international Konkani Bas and culture mantaka now dilame. So tanto not only theatre, poetry, dramas, then one minute I love you. So तशें आसतना तो आमी सगळे वेगवेगळे आमी कोंकणी हिस्ट्रींतल्यान प्रारंभ करता. सो द कोंकणी हिस्ट्री जावंक फस्ट ती भास थंय जावन आयल्या. थंय जावन सुरू जाल्ले आमचे वेता. मागीर आमी लिपी तिनी आमी लिपी आसा, द्रोमी लिपी जावं, कानाडी लिपी जावं,
आणि आमची नागरी लिपी तिन्ही लिपीच्या वेळेस 3 वेगवेगळे रिसोर्स पर्सन क्लास घेतात उपरांत आमी एक लिटरेचराच्या पाठाक वता शॉर्ट स्टोरीज नॉवेल्स आणि स्पेशली रोमान्सी नॉवेल्स आता नेक्स्ट वीक रोमान्सीच्या वयरच आसा क्लासेस आणि मंगलोरियनचे कितें आसा ते मंगलोरियन सायडाक घेतात गोवाचे कितें आसा ते गोवा सायडाक हांव घेतात तशें म्हणटना that was a bridge we built आमकां घेतलं सपोज वी आर हॅपी टू आमी एक्चुअली आमकां डेली ट्रॅव्हल करून गोवा जायना तशें गोंयकारांक मंगलोराक येवंक जायना बट थ्रू दिस चॅनल वी आर मीटिंग वन्स इन अ वीक आणि नेक्स्ट वेताना आमी तियात्र जाल्यार फोकलोराक वता जांबरो कुडूंबाचे फोकलोराक वता सिद्धी फोकलोर वता नवायती फोकलोर वता अशें एक फोकलोर ओवियो वेट्स येता घुमटांच्या वयर एक क्लास चलता ऑल दिस टेक्स प्लेस एट द एंड 50 hours जाल्यार पण एक ल्हानशें आमी टेस्ट कंडक्ट करता ते ऑनलायन टेस्ट आसता क्वेश्चन पेपर तुमकां हातूं येता सो आन्सर करचे तुमी तुमच्या घरा बसून आन्सर करचे त्याची फोटो काडची आणि ते एक आमचे ईमेल आयडी आमी दिता ताका तुमी धाडून दिवचे सो मागीर जाल्या उपरांत आमी सर्टिफिकेट तुमकां ऑनलायन येता तुमच्या मेलाक तुमची ईमेल आयडी सर्टिफिकेट्स आनी परत धाडून दिवची ही एक प्रोसेस आमी स्टार्ट केल्ले आसा फाटल्या 3 batch account. So this is the third batch actually we are doing now. This is the course and we are happy to tell that we are successful in this. I mean, पहिले start करताना because of the one thing I want to ask you, what happens to the people who have missed the first 2 batches? Pardon, sir, I can Suppose I have missed the first 2 batches. Missed classes. We are getting the recording, no? So recording is going on. So that the same recording is placing in their group, WhatsApp group, participants. So they can view anytime. So notes, whatever the notes the prepares, no, the resource person. That also plays in the group. They can view later also. And the resource persons will be in that group. So you can contact with them personally also. तशें आसा later on. आमी पोएट्रीचे क्लासीक येताना मेल्विन रॉड्रिगस आमचे मंगलोरियन ते केंद्र साहित्य अकादमीचे विनर पोएट्रीचे वयले स्पेशली they used to take classes how to music para कशें घालचें how to meet that word सगळ्याच्या विशयान तो बारीकसाण क्लास घेता so this was a class काय म्हणटा really interested एक just एक काय म्हणतात ना just एक मंदर वरचे जाऊन दिस ते मुखार व्हरतात and the thing is आमी दिवचे ल्हानशी देणगी ती it might be a व्हडले रूखच जावंक जाय just seeds ते सीड व्हड जावंक जर आमी ताचे खातीर ह्या आमच्या तांचे ते आमी कितें करतात ताचे खातीर एक आमी डिजिटल मॅगझीन केला सो ई तूफे म्हणून जशें ऑस्टिन डिसूजा प्रभू अमेरिकेंत ते एडिटर जावन आसात ताका आनी तो एक आमचे ह्या पार्टिसिपंट्सांनी जे कितें बरयतात साहित्य लिटरेचर that only publish in that magazine once in a एक batch एक काढचें जावन आसा एक इश्यू so already दोन issues आयले आमचे आता तिसरे इश्यू जावन आसा only for the sake of participants खातीर तांचे कितें साहित्य बरयता जाल्यार लिटरेचर ते काडून पिंजून त्या डस्टबिनाक वेच्या बदला we are trying to preserve that in a magazine. So this is our sincere service to the Konkani. I consider myself. कित्याक म्हळ्यार आमी करना जाल्यार आनी कोण we have to promote आमी आमची कोंकणी भास प्रमोट करीत वयसा देखून ताचे खातीर कोणी somebody has to take the initiative then followers with that obviously ताका सपोर्टर्स कंडी जावन मेळटात आमकां तशें आसतना एक आमी आज केल्लें आतां क्लास येता सर कित्याक भायर पडला म्हण हांव न्हय ना आनी की सो 1 minute let me call and verify message galya yes but he is trying some other way out okay 1 minute on the chat is put a message he says that yes some problem I'm trying some other way okay ओय वयसा ओय आमी आत्ता पळयली yes sir रवी आमकां सर कॉस्मा सर रोमी स्क्रिप्टाचे वयरी क्लास घेतात दोन सेशन आतां तांणी घेतिल्लें आसा आनी एक तियात्राचे वयर क्लास आनी एक आमकां ते जावन घेवचें आसा तशेंच दुसरे रिसोर्स पर्सन्स आसा डॉक्टर भूषण बाबा क्लास घेता आमकां तशें म्हणटना वेरियस रिसोर्स पर्सन्स फ्रॉम
गोवा आणि हांगा मंगलोर टावन अशें म्हणटाना एक तर युनीक आमचे मिलाप जाती आसता. मॅडम हॅलो, ऐकू येता? येस आयकता आसा वय ऐकता. ओके, हांव माफी मागता कित्याक टेक्निकल कितें प्रॉब्लेम जालो आनी मागीर दुसरो लॅपटॉप. No problem. We understand. You can continue. येस येस. तियात्र ही एक अप्रूप सादरीकरणाची नाट्य कला. इट इज अ युनिक फॉर्म ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट जी पात्रांच्या माध्यमातल्यान आणि संवादाच्या रूपान म्हणजे कॅरेक्टराचे वरवीं आणि डायलॉगाच्या रूपान प्लॉटाक आदार दिता, म्हणल्यार कथानकाक स्पश्ट करता. तशेंच कांतार कांत नाच आणि संगीताच्या नेटार पड्ड्यांच्या आणि सायड शोच्या आदारान अभिनयाच्या रूपान नाट्याक वाड दिता. म्हाका म्हणपाचें आसा तें हें की तियात्र ही एक सादरीकरणाची नाट्यकला, युनिक फॉर्म ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट जी थ्रू कॅरेक्टराच्या रूपान डायलॉगाक आदार दिता आणि कांतार कांत तशेंच नाच आणि संगीत हांच्या चारूय वस्तूंच्या नेटाचेर पड्डे आणि सायड शोच्या आदारान कॅरेक्टर जिवो करता, तियात्र माचयेर दाखयता आणि अशें करतना मन रिजवण म्हणल्यार खुशालकाय दितना समाजाक जागृताय करपाचें कार्य तियात्र करता. मन रिजवण आणि समाज प्रबोधन करीत माचयेर सादर जावपी कोंकणीतलो लोकप्रिय असो नाट्य प्रकार म्हणल्यार तियात्र. हें हांवें म्हजे वस्तुंगी एक भाशेन डेफिनेशन करपाचो यत्न केला. पळोवंक बरें दिसता. केनेथ बाब, झेवियर मेंडीस, तेच भाशेन डॉमिनिक बाब पासून जॉयन जाला. बरें दिसलें पळोवन. तुमचे जाणवायेक हांव रावतां. आतां तियात्र हें उतर कशें आयलें काय? जायते जाण म्हणटात तियात्र पुर्तुगेज उतरांतल्यान तियात्र जल्मा आयलो. ना, ताचे पयलीं आमी जाणा जावंक जाय पुर्तुगेजीन तियात्र हें उतर लातीन भाशेंतल्यान घेतलेलें. लातीन भाशेन तियात्र हें उतर मेवता. ताचे वेल्यान तियात्र पुर्तुगेजीन आयलें. पुर्तुगेजीन तियात्र जातालें, कोंकणीनूय तियात्र जातालें आणि एक भाशेन तियात्र हें उतर आयच्या आधुनीक काळार आमी घेतलां तें आमी जाणा. आतां तियात्राक हँडबिलाचेर म्हजे लागीं हँडबिलां थोडी आसली पूण हांवें दाखोवंक यत्न करूंक ना. थोडी जाय जाल्यार म्हज्यान दाखोवं येता दुसरे फावटी. पूण तियात्र 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 अशी वेगवेगळ्या रुपान नांवां दिल्लीं आमकां आदल्या हँडबिलाचेर जायरात जाका आमी म्हणटाले ताचेर आमकां ही नांवां दिश्टी पडटात. तियात्राचो जल्म जायत्या जाणांक खबर आसाच, पूण तरी आसतना म्हजो विशय म्हणटूच हांवें सांगप हें म्हजें कर्तव्य. तियात्राचो जल्म मुंबय 1892 ह्या वर्सा जालो. 17 एप्रील 1892, 17 एप्रील 1892 ह्या दिसा मुंबय पयलो तियात्र माचयेर आयलो. आनी त्या तियात्राचें नांव आसलें इटालियन भुरगो. होच तियात्र गोंयांत जानेराचे पयले 1894 ह्या दिसा आसगांव बार्देस हांगा माचयेर आयलो. आतां हो तियात्र बरोवपी कोण तर हो पयलो तियात्र बरोवपी इटालियन भुरगो हो तियात्र बरोवपी आमकां मेळटा तो लुकाजीन रिबेरो. हो आसगांवचो पूण मुंबय कामाक आसलेलो. मुंबय
त्या टायमार जाणार सांगतात त्या प्रमाणे एक इटालियन ऑपेरा कंपनी आपले ऑपेराज दाखयताली आणि तातून पड्डे ओडपाचे काम हो लुकाजीन बाब करतालो. ही कंपनी हुंय बर्मा आणि हेर वाठारांनी पावली आणि तेन्ना हुंय ताचे उपरांत तांणी तांचे कडेन आशिल्ली विनोदाची लुकटां लुकाजीन रिबेरा आपणाक दिवची म्हणून मागली. ही विनोदाची लुकटां तांणी घेतली, ताचो कॉन्सेप्ट घेतलो आणि बोमाय आयल्या उपरांत, मुंबय आयल्या उपरांत आपलो इश्ट जो ऑगस्टीन फेर्नांडीस हाचे लागीं ते मेवताले केन्नाय तेन्ना तो विशय तांणी मांडलो. आतां आमी मातसो बॅकग्रावंड जाणा जावचो पडटलो. तियात्र जल्मा येवचे पयलीं गोंयांत कितें जातालें. आमी जाणा गोंयांत जागोर जाताले, खेळ जाताले. जागराक तितलोसो मान रेस्पेद व्हडलोसो नासलो. पूण आपले कोंकणी भाशेन कितें चलता ते बऱ्या दर्जाचें आसचें अशें ह्या महान मनशांक दिसतालें. आनी जेन्ना ते मुंबय वावूर करतना ऑपेरा पळयताले, ब्रिटीश कंपनी येताले आनी तांचे प्लेस दाखयताले तेन्ना काय बरे उंच दर्जाचे आमचेय कोंकणीन कितें तरी बरें येवचें अशें तांकां दिसतालें. आनी खंय एक दीस ही आयडिया घेवन ताणें तियात्र बरयलो, इटालियन भुरगो. त्या तियात्रान 5 कलाकारांनी 9 जाणांच्यो भुमिका केल्यो आनी हो पयलो तियात्र मुंबय माचयेर आयलो. आनी ह्या तियात्राक आमी मान बागयता कित्याक ताणें मागीर आनीक अल्लादीन, अलीबाबा, कार्लोस माग्नो हेवूय तियात्र बरयल्यात. पूण दे वेर हाचे रुपांतरीत केल्ले तियात्र म्हणून येता. स्वतंत्र तियात्र न्हय तो. म्हणटच आमी म्हणूं येता तियात्राचो जल्म मुंबय जालो, तरी गोंयांत तियात्र फुलपाक वाव मेळ्ळा. आतां आमी पळयता जायते फावटी आमच्या गोंयांत ते उत्सवी तियात्र जातात. घरांनी कितें फेस्तां सोमयार गांवचे भुरगे एकठांय जातात, कसले तियात्र आमकां मेळटात. तियात्राचे वेगवेगळे प्रकार आसात. आमकां वेवसायीक तियात्र प्रोफेशनल जावं म्हणूं येता आमी जायते फावटी नांवां घेतात. कांय प्रोफेशनल तियात्र आसात आमी आयच्या काळार जर पळयलें रोजपण, स्प्रिंग जेकब जावं मिनिंदे बांदार जावं जायते तियात्रिस्ट जे वावुरतात गोंयांत, गोंया भायर तियात्र दाखोवंक आमी तांची नांवां घेतले. कॉमेडियन आगुस्तीन सगळे. सो हे भाशेन वेवसायीक तियात्र माचयेर दाखोवपी मेळटात. सर्तींतलो तियात्र आतां हो एक मुद्दो म्हत्वाचो. कॉम्पिटिशनांतलो तियात्र गोंयांत तियात्र जाल्यात आनी भोव करून उत्सवी तियात्राक आनी वेवसायीक तियात्राक जोडपाचो पूल म्हणल्यार सर्तींतलो तियात्र वा कॉम्पिटिशनाचो तियात्र. 1974 वर्सा कला अकादमीन तियात्र कॉम्पिटिशन सुरू केलें. पयल्या तियात्र सर्तेक 5 तियात्र आयिल्ले आनी थंयसान एक तियात्राचो फॉर्मेट आतां सांबाळपाचो बेस बरो यत्न कला अकादमीचे तियात्र सर्तीन केलो म्हणून हांव म्हणटा. आनी जायते कितें बरेपण नविदाद हाडप, भोव करून काताराचे फॉर्मेट सांबाळप आनी दुसऱ्यो ज्यो जायत्यो वस्तू आसात, नवी कितें संकल्पना, नवे कॉन्सेप्ट जे माचयेर हाडप, नवे तरेन दाखोवप, हें सगळें हे कॉम्पिटिशनाच्या तियात्रांनी आमकां बेस बरे तरेन पळोवंक मेवता. आफ्टर ऑल इट इज अ कॉम्पिटिशन. आनी थंयसान एक तियात्राक नवी दिशा मेळ्ळी अशें म्हजें वैयक्तीक पर्सनल मत. दुबाव वेगवेगळे जाणांचे वेगवेगळे आसूं शकता, बट आय कॅन फोर्सफुली से येस, आमच्या वेवसायीक तियात्राक, प्रोफेशनल माचयेक आनी उत्सवी माचयेक एक भाशेन बांदून दवरपी म्हणटात तो तियात्र म्हणटात तो
कॉम्पिटिशनाचो तियात्र. आता तियात्र अकादमी ऑफ गोवा हिवूय तियात्र कॉम्पिटिशन करता, पूण एक नेम, विशिश्ट नेम घातलेले आसात. कला अकादमी फॉलो करता तेच नेम ते फॉलो करतात, आनी हे भाशेन तियात्र मातशी एक वेगळी दिशा दिवपाक ह्यो सर्ती आदाराच्यो थारल्यात. म्हणला 1974 तियात्र स्पर्धा जाली. तियात्र अकादमी ऑफ गोवा 2009 वर्सा जाली, आनी 2009 वर्सा तियात्र अकादमी जाल्ल्यान एक बरी गजाल घडल्या. हे तियात्र अकादमीक लागून भुरग्यांची तियात्र स्पर्धा सुरू जाल्या, आनी लास्ट इयर कॉलेजीच्या भुरग्यांक तियात्र स्पर्धा सुरू जाल्या. म्हणजे हे की दाखयता आमच्या कोंकणी तियात्र पालकाचो फुडार बरो करूंक भुरग्यांनी फुडें येवंक जाय, तरणाट्यांनी फुडें येवंक जाय, आनी हो एक वावर टू सम एक्सटेंट गोंयांत जाता. असो वावर राष्ट्रीय पावड्यार जावपाची गरज आसा, जो आजून पासून कोणे घडये चिंतूंक ना आसत. घडये तियात्र अकादमी, संगीत नाटक अकादमी हांणी चिंतपाचो वेळ आयला, सरकारान चिंतपाचो वेळ आयला. बिकॉज अशें जर जालें जाल्यार आमच्या मंगळूरच्या भावांक, मुंबयच्या भावांक, भाव भयणांक वो दुसऱ्या देशांत, दुसऱ्या राज्यांतल्या दुसऱ्या देशांत अशें कितें तर राष्ट्रीय आंतरराष्ट्रीय पावड्याचे तियात्र जावपाची गरज आसा, आनी ते जावपाक आमचे सारकिल्या मनशांनी फुडाकार घेवपाची गरज आसा. आता तियात्राक एक वेगवेगळे भाशेचो कॉन्सेप्ट आमी म्हणटा येता. थोडे भितर हांव तुमकां तातूंत कितें कितें घडणुको आसतात त्यो एक्सप्लेन करता. म्हज्या फुड्यान हांव चड डिटेल वचना, कित्याक जायतीं जाणां मालवणी आनी कोंकणीची हांव आयकोन जाणा, नांवां पळयल्यार कळटा. सो तीं कोंकणीन वावर केल्लीं मनशां ह्या सेशनाक आसात, म्हणटूच हांव डिटेलान वचपाची गरज ना अशें म्हाका दिसता. जर दिसलें जाल्यार मागीर तुमी सांगूं येता, आय कॅन एक्सप्लेन ते भाशेन. आतां तियात्राक वेगवेगळे कंपोनंट्स वा घटक आसात ते अशे. पयलो म्हणटात तो एक प्लॉट आसूंक जाय. घडणूक आनी प्रसंग हाचें एक भाशेन मिलन कथानकान जाता, तातूंतल्यान पात्रां परगट जातात. तियात्र बरोवपी घडणुकांच्या आदारानूच प्रसंगाची निर्मिती करता. कथा वस्तूंची बरे तरेन मांडणी केल्यार तियात्र प्रयोगशील जावं येता. तियात्र माचयेर दाखोवपा सारको जातलो जाल्यार तुवें ताचे कथानक जो प्लॉट आसा तो बरे भाशेन बरोवंक जाय. नाल्यार बरोवप्यान बेश्टेंच बरयलें आनी if it is not able, writer is not able to present on the stage, then it has no value. So ताका लागून ताचो प्रेजेंटेशन करपाचें तियात्र बरोवपी आसता तो चडसो तियात्र डायरेक्टरूय आसता, तियात्र रायटरूय तोच, आनी तियात्रान एक्टींग करपी तोच आसता. म्हणटूच चडशे फावटी असलो प्रॉब्लेम येना. मराठीन, हिंदीन बरोवपी एकलो, रायटर एकलो, डायरेक्टर एकलो, दुसरेच भाशेचो आसता. पूण हांगा तियात्रिस्तान जाणा जावचें पडटा हांव कितें सांगूंक सोदतां तें माचयेर म्हज्यान दाखोवंक जातलें वो ना. सो ताका लागून तो एक म्हत्वाचो मुद्दो आमी जाणा जावंक जाय. एका तियात्र बरोवप्याक सरभोंवतणच्या वातावरणांतली एक सादी गजाल कथानक जावं येता, स्मॉल इन्सिडंट. तो इन्सिडंट ताका एक प्लॉट जावं येता. कथानकाक सोत घडणुकेचेर वो काल्पनीकतायेचेर आदारिल्लें आसूंक जाय. आयदर एक कितें तरी घडणूक घडल्या वा इमॅजिनेटिव्ह, पूण ती प्रेक्षकाच्या काळजाक हात घालपी, पळोवप्याच्या काळजाक हात घालपी आसूंक जाय. ना जाल्यार आमी जायते फावटी काय वेळा पळयता तियात्र सारको फ्लॉप, स्टोरी सारकी फ्लॉप अशें म्हणटा आनी लोक भायर सरता. अशें जावंक उपकारना. सो तियात्राचो फर्स्ट व्हेरी इम्पॉर्टंट फॅक्टर म्हणजे तियात्राक जज कोण करता? ऑडियन्स. डायरेक्ट थारायता फिल्म कितें आसा, फिल्म पळयलें म्हणटकूच ते जज मागीर थारायतले कोण करतले ते दुसरे. पूण हांगा तियात्र ऑन द स्पॉट तियात्र जाला म्हणटच कळटा तुजो बरो जालो वायट जालो, लोक पयलो थारायता. दे आर द फर्स्ट जज. प्रभावी कथानक तियात्र परिणामकारक करू शकता. An effective plot can impress the audience.
हो पयलो फॅक्टर. दुसरो फॅक्टर स्क्रीन सोपला स्क्रीन सोपले खंयचोय तियात्र कातारा विणे संपूर्ण जायना. कातार म्हणल्यार तियात्राचो आत्मो. सेकंड घटक आसा तो कंपोनंट आसा तो कातार. हांवें वदोळ सांगला तुमकां तियात्रान सोलो जाय, दुएट जाय, दुओ जाय, त्रिओ, चौको, काताराचे वेगवेगळ्या प्रकारान सांगला ते पयले सांगला ते भाशेन दिसण आनी कॉमेडी कातारां आसतात. तेच भाशेन तियात्रांतले दर एक कातार एक एक विशय घेवन येता. हेर नाट्य प्रकारा परस तियात्र वेगळो आनी अप्रूप असो थाराव होच मुद्दो महत्वाचो थारता. इट इज युनिक. That's why we say theatre is a unique form of drama. आणि इंडियन नाट्य जर पळयलें जाल्यार आमकां हो प्रभावी असो इफेक्टीव असो तियात्र हो साहित्य प्रकार आमकां मेळटा, ही कला आमकां पळोवंक मेळटा. कातार हें उतर कांतोश ह्या उतरा वेल्यान आयलां, ताचो अर्थ गीत गावप असो जाता. तिसरो कंपोनंट म्हणटा तो कांत. कांत म्हळ्यार एक प्रकारचें मोटवें गीत जाचो संबंध कथानका कडेन आसता. कांत चडसो एक वेर्स आनी एक कोरस अशा स्वरुपांत आसता. ताका आडवाद आसूं येता. चड करून सुरवातीच्या काळार हे कांत 2 वा चड वेर्स कोरस हातून आटापिल्ले आसताले. जो ऑगस्टीन फेर्नांडीस हाच्या तियात्रान लांब दीक कांत आमकां मेळटा. आता जो ऑगस्टीन फेर्नांडीस म्हणटा तेन्ना ताचे विशीं मागीर सांगतलोच, पूण ताचे कांय तियात्र छापूनय आयल्यात आनी ते आमकां एक आधार. चवथो कंपोनंट्स आसा तो आमी पळयला. पुर्विल्ल्या काळार तियात्रान मूळ कथानक चलतना 2 पड्ड्या मदें माचयेची मांडावळ मांडावळ करूंक कांय वेळ जाय पडटालो. हो वेळ भरून काडपाक फुडल्या पड्ड्याचेर 2 वा 3 कातारां घालताले, नाच करताले, कॉमेडी करताले, हाकाच सायड शो अशें म्हणटाले. सायड शोक लागून तियात्रान कलाकारांक बेस बदलपाक आदार मेळटालो, वेळ मेळटालो. मातशी मांडावळ प्रभावी करूंक आदार जातालो. देखावे दाखोवंक मेळटाले. सिनरी जायते फावटी आमी आदल्या हँडबिलाचेर पळयता, जावं अनाउन्समेंट बी करताले. आदल्या टायमार अनाउन्समेंट करताले, सिनरीनी पडलेलो तियात्र दाखयतलो अशें म्हणून. म्हणजे तातूंतल्यान एक वेगळी 8वें तरेची कला थंय तियात्रीस्ट दाखयतालो. सिनरी दाखयतालो, जावं समजा कातारांतल्यान वेगळेपण दाखयतालो. आनी हे भाशेन तियात्राक हे वेगवेगळे कंपोनंट्स ताचे युनिकनेस वाडयतात. सायड शोचो मुखेल कथानका कडेन संबंध आसतालो आदल्या काळार. आयज जायते फावटी तियात्र म्हणून दाखयतात आनी वेगळेच एकलो तियात्र बरयता आनी कॉमेडी दुसरो बरयता. दॅट शूड नॉट हॅपन. तो तियात्र न्हय. कॉमेडी आसता ती मुखेल इवन सायड शोन पासून कितें कनेक्टेड आसूंक जाय, मेन प्लॉटा कडेन खंय तरी कनेक्टेड आसूंक जाय. आतां कातारा कनेक्टेड आसना हांव मानता. कात, सायड शो, कॉमेडी हे सगळे मेन प्लॉटा कडेन कनेक्टेड आसूंक जाय. तो एक फॉर्मेट आमच्या आदल्या पूर्वज तियात्रिस्टांनी आमकां दिला आनी तें सांबाळप गरजेचें आसा. सायड शोचो मुखेल कथानका कडेन संबंध आसतालो. सायड शो हे संकल्पने भितर कातारा, कॉमेडी हाचोय आस्पाव जाता हे मतीन दवरूंक जाय. सायड शो म्हणल्यार फकत कॉमेडी न्हय. आता सगळ्यांक एकचारान दवरपी म्हणटा ते संगीत. तो खंयच्याय धर्माचो जावं, जातीचो जावं, आनी भोव करून तियात्राचें संगीत म्हणल्यार आयज पासून म्हाका म्हज्या उतरा कडेन सहमती दाखयतले सगळे पार्टिसिपंट्स. एक काताराचें संगीतार आमी थारायता, अरे हो कातार, बरें काताराचो ट्यून हो. आयज जर हांवें आदल्या काताराचो एक ट्यून म्हणलो जाल्यार तुमकां रोखडेंच कळटलें हें कातार अमक्याचें. इवन कात पासून आयज पासून कांय कात आमच्या तोंडार घोंवतात. आमी कितलीं वर्सांची जाणटी जाली तरी आमकां आमच्या तोंडार घोंवतात. कित्याक त्या तियात्रास्तीन ते दिल्लीं कातारां, ते कात आमकां
एक खेरीत आयडेंटिटी दिवन गेल्यात. आयच्या काळार हें घडटा ना घडटा व्हडलो प्रश्न. पूण आदली जर कांताराचे बेश्टे ट्यून जर बेश्टे आयकोंक आयले जाल्यार तातूंतल्यान एक वेगळीच खुशालकाय आमकां मेळटाली. मनशाच्यो भावना व्यक्त करपी प्रभावी भास म्हळ्यार संगीत. आमचे फिलिंग्स संगीतांतल्यान उक्ते जातात. संगीत हो तियात्राचो एक म्हत्वाचो घटक. तियात्रांतल्या कांतारांक, कांतांक आनी कथानकाक संगीताची गरज. कांतारांक जायच संगीत, कांताकूय जायच, पूण प्लॉट पासून चलतना खंयचो डायलॉग म्हणलो काय कितले मेरेन संगीत दिवप. भोव करून कला अकादमीच्या कॉम्पिटिशनाच्या वा तियात्र अकादमीच्या कॉम्पिटिशनाच्या तियात्रांत हाका एक वेगळेच म्हत्व दिल्लें दिश्टी पडटा. आनी दॅट इज वॉट आय इम्प्रोवायझेशन म्हणटा. जेन्ना कांतार तियात्र आमचो वयर वयर पावता तेन्ना हें की गरजेचें. एक धाकटुलोच सीन आसा आनी ताका संगीत एक वेगळीच आठवे तरेचो पावंडो वा कलात्मकताय दिवंक शकता. संगीताक लागूनच कांतार आनी कांत आयकुपाक बरें दिसता. तियात्रांतलें संगीत जिवाळ. इट इज लायव्हली. ड्रम्स, ट्रम्पेट, सॅक्साफोन, वायलीन ह्या सारक्या वाद्यांच्या एकवटान जोडिल्लें संगीत तियात्रांत दिश्टी पडटा. सॉल्फांनी बरिल्लें संगीत हें तांचें खाशेलपण. संगीत तियात्राक सोबाय हाडटा. कोंकणी तियात्रांतलें संगीत कोंकणी भाशेची आनी गोंयची प्रकर्शन जाणीव करून दिता. आमी म्हणटा कोंकणी संगीत आयकलें म्हणटकच हें आल्फाट्रोजाचें कांतार, हें आमचें कोंकणी संगीत, हें आमचें मंगळूरचें दायज, हें आमचें गोंयचें दायज. आमकां हें रोखडेंच कळटा. कित्याक त्या संगिताक मातयेचो वास मार. फुडलो जो कॅरेक्टर आसा, कंपोनर्स आसा तो अभिनय, एक्टिंग. तियात्र बरयलोच म्हूण जायना. अभिनयाच्या रुपान तो माचयेर सादर जावंक जाय तेन्नाच ताका संपूर्णताय येता. तियात्र बरोवपाचें सार्थक जाता. बरयलो म्हणटात तो एक मनांतल्यान खुशालकाय मेळटा. कित्याक तियात्र बरयलो न्हू, तो माचयेर आयलो म्हणटकच एक तियात्रिस्ताक खुशालकाय मेळटा. अभिनय हो नाट्य कलेचो म्हत्वाचो भाग. फुडीची हालचाल, मातशी मिस्टेक जाल्यार हालचाल जाला तें हालचाल, तोंडावेले हावभाव, संवादाचे उच्चारण ह्या गजालींचेर नियंत्रण कंट्रोल दवरून खंयचेय पात्र उबें करपाची कला अभिनय करप्या मदें आसोंक जाय. त्या कलाकारान आपल्याक दिल्ले भुमिके कडेन एकरूप जावंक जाय. ती भुमिका माचयेर हाडपाक ताणें ती जियोंक जाय. तेन्नाच ताचें फळ बरें जावंक पावतलें. समजा एक कलाकाराक भुमिका दिल्या, ते भुमिके कडेन ताणें एकरूप जावप. आतां समजुया म्हातारेची भुमिका दिल्या जाल्यार म्हातारी कशी चलतली, म्हातारी कशी जियेतली, म्हातारीच्या तोंडांतल्यान कितलीं उतरां स्पश्ट येतलीं, कितलीं उतरां स्पश्ट येवची ना, हें जर ताणें नियाळून ते म्हातारे भाशेन जियोवन तो रोल भुमिका थंय ताणें केली जाल्यारूच तो तियात्र इफेक्टीव जातलो. ते भाशेन दुसऱ्याय रोला संबंधान जावंक जाय. फुडलो घटक तियात्रांतलो आशय विशय अभिव्यक्त करपाचें साधन म्हणल्यार संवाद, डायलॉग. संवाद हे तियात्राचें माध्यम. कथानक संवादांतल्यान व्यक्त जाता. संवाद कथानकाक वेग वा गती दिता, एक स्पीड दिता. पात्रांचे मनांतलें मनोगत म्हणटा ताका तें व्यक्त करता. तियात्रांतले संवाद स्वाभावीक आसूंक जाय. शूड बी नॅचरल, सुटसुटीत, अर्थपूर्ण, मिनिंगफूल आनी कथानकाची वाड करपी आसूंक जाय. इट शूड नॉट डिस्टर्ब द प्लॉट, बट इट शूड हेल्प टू present the plot in a better way. Then only the dialogue has value. संवाद हे कलाकारान माचयेर म्हणपाचे असतात. देखून अभिनय आणि कृती
हाचो मेळ जावप गरजेचें. अभिनय म्हळ्यार एक्टिंग आनी प्रेझेंटेशन करतना कृती ताचो मेळ जावप गरजेचें. संवाद कितें घडला ताची खबर दिना, पूण कितें फुडें घडपाचें आसा ताचेरूय एक भाशेचें आपलें मत दिता, भाश्य करता वा विजन उक्तायता. संघर्ष, कॉन्फ्लिक्ट, प्लॉट आसा पूण त्या प्लॉटान जर नेट ना, संघर्ष कॉन्फ्लिक्ट ना जाल्यार ताका व्हॅल्यू ना. तियात्रांत संघर्ष आसता. हो संघर्श दोन मनां मदलो आसता, दोन मनशां मदलो आसता, वा दोन प्रवृत्ती, दोन वृत्ती हांचे मदलो वा दोन पंगडां मदलो आसूं येता. तियात्र बरोवपी पात्राच्या रुपान पात्रांतलो प्रवृत्तींतलो मतभेद मांडटा. या मतभेदाक, या वेगळेपणाक लागून जी प्रतिक्रिया, जो रिस्पॉन्स येता ताकाच संघर्ष म्हणटात. हो संघर्ष प्रेक्षकांची उमेद वाडयता, उमळशीक वाडयता. फुडें कितें, व्हॉट इज नेक्स्ट असो प्रश्न ताच्या मनांत रिगयता. तियात्रांत विरोध असल्यार संघर्षाक वाव मेळटा. संघर्षाक लागून तियात्राक गती मेळटा, की स्पीड मेळटा, कॉन्फ्लिक्ट आसूंक जाय, फुडें कितें, व्हॉट इज नेक्स्ट. संघर्ष निर्माण करून तो सुटावो करपाचे तांकीचेर तियात्राचो परिणाम आदारून आसता. भास शैली, भास ही अभिव्यक्तीचे साधन. मेजक्या सुत्रांनी खोल अशें व्यक्त करपाचे सामर्थ्य भाशेन आसूंक जाय. कलाकारान भाशेची लयबद्धताय, नाथपूर्णताय सांबाळपाची चड गरज आसता. भास ही पात्रांची पिराय, संस्कृताय, व्यवसाय, स्वभाव, प्रसंग ह्या गजालींचेर आदारून आसूंक जाय. तियात्रांतली भास सादी, सोपी, सुंदर आसूंक जाय. गरजेचें त्या पात्रांक सोबता तसली आसूंक जाय. भाशीक खाशेलपण सांबाळून तियात्रांतल्या पात्रांक सोबता तसले भाशेचो उपेग तियात्रान करूंक जाय. भाशे वरवीं त्या त्या समाजाचे, संस्कृतायेचें दर्शन घडटा हें आमी जाणा जावंक जाय. खंयचेंय कल्चर, तांची भास शैली खंयची आहा ताचे वेल्यान तांचे कल्चर रिफ्लेक्ट जाता, तो समाज रिफ्लेक्ट जाता हें आमी जाणा जावंक जाय. कोंकणी तियात्रांत चड करून बार्देशी शैलीचो उपेग जाल्लो दिश्टी पडटा. कॉमेडी खातीर साश्टी, अंत्रुजी आनी हेर शैलींचोय उपेग जाल्लो, मंगळुरी पासून शैलीचो उपेग जाल्लो आमकां पळोवंक मेळटा. वातावरण निर्मिती, तियात्राचे प्रभावीपण सादरीकरण करूंक फावो ती वातावरण निर्मिती आसूंक गरजेची. एनवायरमेंट. तियात्र बरोवपी आपले स्क्रिप्टींतल्यान आनी संवादांतल्यान काळाची निर्मिती करता. जाका आमी संहिता वा स्क्रिप्ट म्हणटा पळय, तातूंतल्यान तो काळाची निर्मिती करता. खंयच्या काळार, सकाळचे सांजे, आदल्या काळार, आतांच्या काळार, केन्ना, खंयचो काळ, वेळ सगळें थारायता. दिग्दर्शक तशेंच नेपथ्यकार माचयेर घडणुकांची आनी प्रसंगाची फावो ती वातावरण निर्मिती करून तियात्र प्रभावी करूंक वावुरता. तियात्र बरोवप्यान माचयेची मर्यादा दवरून तियात्र बरोवंक जाय. तियात्र सादरीकरणा वेळार वातावरण निर्मिती कशी आसपाक जाय हाचें भान ही गजाल मतीन ताणें दवरूंक जाय. पात्रांची संस्कृताय, रिती, रिवाज, सैम, रस्ते, घरां हाचें चित्रण ताणें दोळ्या मुखार पयलें दवरूंक जाय आनी मागीरूच बरोवप करूंक जाय. तियात्र बरयल्या उपरांत तियात्राचे प्रयोग जावंक जाय तेन्ना ताका पूर्णताय येता. तियात्र बरयतना साहित्यीक मुल्यां दवरून तियात्र बरोवंक जाय. व्हॉट इज मोर इम्पॉर्टंट इज व्हॅल्यूज. साहित्य म्हळ्यार कितें, सगळ्याचें बरेपण चिंतपी, बरें करपी तो साहित्य. पूण जर तातूंत मुल्यां ना, व्हॅल्यूज ना जाल्यार इट इज नोवे. ही गजाल खरी आसली तरी रंग माचयेची जाणविकाय मतीन दवरूनच तियात्र बरोवप्यान तियात्र बरोवंक जाय. तियात्र बरोवपी मनांतल्यान बरयता आनी माचयेर हाडटा. जायत्यो तियात्र संहिता प्रादेशिकताये भायर घालतना, प्रादेशिकतायेचेर भर घालतना दिसता. वैश्वीकतायेचेर उणेपण मोदें मोदें दिसता. आतां हो
मुद्दो सामको गरजेचो. जायते तियात्र आसात ते गोंयच्या ते ताचेरूच रावल्या. जशें आमी म्हणटात आय एम व्हेरी क्रिटिकली हें उतर म्हणटा, कित्याक जायते फावटी तियात्र गोंयचे पुरतोच मर्यादीत रावला. गोंयचे विशय, गोंयचो समाज, गोंयचें घेवन. पूण वैश्वीक जशें मंगळूरचें साहित्य आसा, महाराष्ट्रांतलें मराठींतलें साहित्य आसा, हिंदीतलें साहित्य आसा, ते वैश्वीक विशय घेतात. ते विशय भोव थोड्या प्रमाणान तियात्रमाचेर दिश्टी पडटा. ताची कारणांय वेगळी आसूं येतात. जायते फावटी लोकांक मानता तसलें तियात्रीस दिवपाचो यत्न करता, कित्याक ताका आपल्यो कितल्यो तिकेटी काबार जातल्यो आनी कितलो लोक येतलो तेवूय पळोवचें पडटा, कित्याक ताका आनीक आदार दुसरो आसना. हेवूय टू सम एक्सटेंट दीस लिमिटेशन्स आर देर. बट एट द एंड ऑफ द डे आमी संवसाराक कितें दिलें हेवूय चिंतपाचो वेळ आयला. दिग्दर्शक, डायरेक्टर इज ऑल्सो इम्पॉर्टंट. जायते फावटी तियात्राचो रायटर, डायरेक्टर सगळे एकूच आसता. चडशे फावटी आमी म्हणलां तोच आसलेल्यान ताका लिमिटेशन उरता. कला अकादमीची तियात्र सर्ती खातीर दिग्दर्शनाचो अभ्यास केल्ले दिग्दर्शक आमकां कांय प्रमाणान मेवता. प्रेक्षक होवूय चड गरजेचो. हांव मातसो बेगीन येता, कित्याक तियात्राच्या घटकाचेर चड वेळ जाला. लोकांची अपेक्षा आनी अभिरुची पुराय करपाक वेवसायीक रंगमाचे वयलो तियात्र जैतिवंत थारला. ताकाच लागून मेजक्याच काळान एका तियात्राचे 100 वयर प्रयोग जाताना आमकां पळोवंक मेळटा. प्रेक्षक आनी तियात्र हाचो लागशिल्लो संबंद आसा. प्रेक्षकांनी दाद दिल्यार तियात्र फुलता. तियात्राचो प्रयोग साक्षात वर्तमान, हियर आय वॉन्ट टू फोकस. तियात्राचो प्रयोग साक्षात वर्तमान, आता कितें घडटा ते साक्षात प्रत्यक्ष रुपान सादर जाता. कालच्या प्रयोगा वेळार जे कितें घडलें ते आयज घडटलें ताची शाश्वती ना, गॅरंटी ना. देखून 2 दिसाचो प्रयोग त्या दिसाच्या प्रेक्षकांचेर आनी ताणें दिल्ले दादीचेर आठापून आसता. हाकाच लागून प्रेक्षकाक तियात्राचे उदरगतीक म्हत्वाचो जागो सुगूर करता. काल घडये ऑडियन्स आसलो तो एकदम उमेदीचो आनी तियात्रूय आनीक फुलता. आयज घडये तोच ऑडियन्स आसतलो ना, फाल्यां घडये आनीक बरो आसतलो. सो इट डिपेंड्स ऑन समटायम्स ऑन द ऑडियन्स ऑल्सो तियात्र इफेक्टिवनेस. पूण तियात्रांतल्यान जो नेट मेळपाक जाय तो दर दिसा वेगवेगळो आसता, हें आमी मतीन दवरपाक जाय. तियात्राचो प्रयोग जाता तो सांगला हांवें. एका काळार प्रॉम्प्टर विणे तियात्र जायनासले. हँडबिलाचेर देखून नांवां येतालीं, प्रॉम्प्टर अमको अमको. आयज प्रॉम्प्टर उरोंक ना. आयज तियात्रिस्तान भोव करून कॉम्पिटिशनाचे तियात्राक लागून हे प्रॉम्प्टर नाच जाल्यात. आनी प्रॉम्प्टींग नासतना माचयेर सादर जावप, प्रोफेशनलूय प्रॉम्प्टर नासतना तियात्र करतात. आनी हे भाशेन तियात्राक एक बरें रूप आयलां. कला अकादमीचे तियात्र सर्तीक लागून हे प्रॉम्प्टरा ना पळयत जाल्यात अशें आमच्यांनी म्हणूं येता. तियात्र बरयतना बरोवप्याक तांत्रीक गजाली मतीन दवरून बरोवचें पडटा. क्रिएटिविटी, कलात्मकताय, सर्जनशीलताय ह्या कला गुणांक ताणें वाव दिवचो पडटा. न्हेसवण, उजवाडा येवजण, लायट इफेक्ट्स, कॉस्ट्युम्स हांकां सगळ्यांक मतीन धरून तियात्र प्रभावी करपाक जाय. आनी ताका लागून कांय जे कंपोनंट्स आसतात ते स्क्रिप्टाचेर रिलेटेड आसतात आनी कांय जे आसतात ते भायल्या हांगाचे, म्हणजे लायट इफेक्ट्स, ड्रेस, कॉस्ट्युम्स, जाका आमी उजवाडा येवजण म्हळ्यार तसले घटक आमकां गरजेचे आसतात. एका तेंपार पेट्रोल मार्क्स दिव्यांचेर चलपी तियात्र आयज नव्या उजवाडा येवजणेचे लाव घेवंक शकतात. परतून कला अकादमीचे तियात्र सर्तीचो हांव उल्लेख करता. थंयसर नवे प्रयोग जाले. न्हेसवणी बाबतींत तियात्र कलाकाराची न्हेसवण त्या पात्रांक त्या कलाकारांक सोब सारकी आसूंक जाय. तेच भाशेन न्हेसवणेंतली डार्कनेस
न्हेसून आडयो उब्यो उडी हेवूय कितें खूब कितें शिकयता, कसले ड्रेस घालता. कुजनान आसतना तूं बरो मिसाक वयता भायर न्हेसून सुद्दां ड्रेस घालूंक जायना. सो असले कुजनान आसा ते लायव्हलीनेस जावपाक जाय जाल्यार कुजनान कसले ड्रेस घालून आसता ते भाशेन आसपाक जाय. आतां सुरवातेक हांवें म्हणलें तियात्र वेगळो, खेळ तियात्र वेगळो, खेळ वेगळो, नाटक वेगळें. तियात्र हो गोंयचो लोकप्रिय नाट्य प्रकार. ताका 130 129 म्हणलें हांवें 130 130 माफ करात, हांगा 130 130 वर्सांची परंपरा आसा. जाल्यार खेळ तियात्राक 66 वर्सांची परंपरा आसा. तियात्र म्हणल्यार खेळ न्हय. तियात्र वेगळो, खेळ तियात्र वेगळो, खेळ वेगळो. पुर्तुगेज गोंयांत येवचे आदीं गोंयांत खेळ जाताले. खेळ हे उतर फेड, जमनी वेले खेळ, जमनी वयलो फेड अशा जायत्या नांवांनी घडणुकेंत आसले. इंत्रूज वो कार्नावालाच्या दिसांनी खेळ सादर जाताले, आयजूय जातात. आयज ताचे भायरूय समटायम्स कोरेजमानूय कांय खेळ जातात. पास्कांच्या वेळार आनी नातालांक खेळ जाताले. साश्टी वाठार हो खेळाचो मूळ पीठ. 3 वा 4 पार्टी मेळून एक खेळ तयार करताले. दोन पार्टीचे कथानक वेगळे आसताले. पार्टी म्हणटाले ताका आमी. 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट. ताचो एकामेका कडेन कसलोच संबंद नासता. खेळांतले कथानक धर्मीक, राजकीय, कुटुंबीक, समाजीक आदी विशयांचेर आदारून आसता. सुरवातीच्या काळार खेळांनी दादलेच बायलांचे कपडे घालून तांची सोंगां करतालीं. हे आमी तियात्र माचयेरूय पळयलां. आदल्या काळार खेळांतल्या पार्टीच्यो लिखीत नाट्य संहिता नासल्यो. खेळाच्यो मेस्त्री कलाकारांक खेळाची कथानक तोंडी सांगताले आनी मागीर कलाकार ते माचयेर सादर करताले. खेळांत ढोल ताशांची मोड वाजोवन काताराक सुरवात करताले. आयजूय आमकां चुकोन कोण तरी वाजयतना ती मोड म्हणटात ती एक भाशेन खेळ स्टार्ट करतना वेगळी मोड मारून खेळ स्टार्ट जातात ते आमकां पळोवंक मेळटा. मायकाची वेवस्था नासली देखून खेळ कोत्ताले ते व्हडल्यान आड्डून लोकांक आयकूंक हे सारकी भुमिका करताले. आता तियात्र आनी खेळ तियात्र हाचे मध्ये कांय वेगळेपण आसा. कोंकणीतलो पयलो तियात्र लुकाजी निर्बेरो आनी 17 एप्रील 1892 ह्या दिसा मुंबय माचयेर हाडलो. इटालियन भुरगो हे त्या तियात्राचें नांव. जाल्यार कोंकणीतलो पयलो खेळ तियात्र आंतोन बाब मोरायस हांणी 14 फेब्रेर 1956 ह्या दिसा गोंयांत माचयेर हाडलो. पयलो स्वतंत्र तियात्र जो आगुस्तीन फेर्नांडीस हांणी बरोवन माचयेर हाडलो. खेळ तियात्राक नॉन स्टॉप ड्रामा हे नांव रुजारी रॉड्रिग्स हांणी दिलें. तियात्राची सुरवात हांव सुरवातेक म्हणटालो पळय, हांगा खेळ जाताले, जागोर जाताले, पूण गोंयकार मुंबय चडशे त्या टायमार कामाक गेलेले आनी तांच्यांनी पळयलें कोंकणीन आमी कितें तरी करूंक जाय. आनी तांच्यांनी ऑपेरांतल्यान मुंबय जे ऑपेरा जाताले थंयच्यान स्फूर्त घेवन ताणें कोंकणीन तियात्र जल्मा हाडलो. जायते पावटी जायते जाण कन्फ्यूज करतात आनी तियात्राक सकयल उडोवंक हांव नकळोवंक जागरांतल्यान तियात्र जल्मा आयलो म्हणटात. जागरांतल्यान तियात्र जल्मा येवंक ना. तियात्रीस्ट जे मुंबय आसले लुकाजीन आनी भोव करून जो आगुस्तीन हांणी तांच्यांनी विचार केला, भासाभास केली, आमी कोंकणीन कितें तरी बरें हाडपाक जाय. आनी जो आगुस्तीन फेर्नांडीसाचें एक पत्र मेळटा तातूंत तो स्पश्टपणी सांगता कोंकणी मळार कितें तरी नवें येवपाक जाय म्हणून ताणें वावर केलो आनी तो वावर मान भागयता लुकाजीन रिबेरोक म्हणटा. लुकाजीन रिबेरोन तो फुडाकार घेतलो बिकॉज ताणें ऑपेरान काम करतालो आनी ताका दिसलें कोंकणीन कितें तरी बरें हाडपाक जाय म्हणून ताणें कोंकणीन पयलो तियात्र माचयेर हाडलो आनी तातूंत जो आगुस्तीन बाबान भुमिका केली. खेळ तियात्र हो खेळांतल्यान स्फूर्त घेवन जल्माक आयला. पारंपारीक तियात्रांत 6 ते 7 पड्डे आसतात
जाल्यार खेळ तियात्रीक लांब दीक कथानक घेवन माचयेर येता. तियात्रांतले कथानक खेळ तियात्रांतल्या कथानका परस ल्हान आसता. दर पड्ड्या फाटल्यान सायड शो वो कांतारां आसता, देखून ताचो आकार मातसो ल्हान आसता. प्लॉट चडसो तियात्राचो प्लॉट आसता तो ल्हान आसता, बिकॉज ताका एडिशनल कांतारां आसतात, सायड शोज आसतात. खेळ तियात्रांत तशें जायना. खेळ तियात्रांत कात खूब आसतात आनी प्लॉटूय मातसो व्हडलो आसता, कित्याक तातूंत कांतारां आसना. तियात्रांत कांतारां आसतात. 12 ते 14 कांतारां तियात्रांत चडशीं ऑन एन एवरेज मेवतात. ताका आडवात आसूं येता, चडूय आसूं येता कांतारां. खेळ तियात्रांत कांतारां आसनान ओपनिंग कोरस सोडलो जाल्यार खेळ तियात्रांत आनी कांतारांचो आस्पाव जायना. कांताचे बाबतींत विचार करचो जाल्यार तियात्रांत जायते थोडेच कांत आसतात, पूण खेळ तियात्रांत कांतारां नासतात म्हणटूच कांत चड आसतात. 20व्या शेंकड्याच्या निमण्या 10 वर्सां दशकान खेळ तियात्रांत चड नेट आयलोलो, पूण 21व्या शेंकड्याच्या पयल्या दशकान हें चित्र बदलून तियात्राक नेट आयला. Lucas Ribeiro, João Agostinho Fernandes, Emboyer, C. Alvarez, Jasnas, Miguel Rod, Alfred Rose ह्या आनी जायत्या जाणांनी तियात्र बरयल्यात. लिगोर फेर्नांडीस, रुजारियो रॉड्रिगीज, पॅट्रिक डोरा, रोसमन स्प्रिंग जेकब, मिनी दे बांदार हेरांनी खेळ तियात्रांतूय आपलो वावर केल्लो आसा. कोंकणीतलो पयलो तियात्र इटालियन भुरगो ह्या दिसा माचयेर आयलो. मुंबय न्यू आल्फ्रेड थिएटर, बरोवपी लुकाजी रिबेरो आनी गांव ताचो आसगांव. पयल्या तियात्रांत 5 कलाकार हांवें सुरवातीक म्हणलेले. 5 कलाकारांनी 9 जाणांच्यो भुमिका केल्यो आनी पयलो हांवें ताचो फोटो दाखयला लुकाजी रिबेरोचो सुरवातीक. हो लुकाजी रिबेरो. ताणें अल्लादीन, अलीबाबा आनी कार्लोस माग्नो हे तियात्र बरयले. जुआं आगोस्तीन फेर्नांडीस गांवान मडगांवचो. 30 वयर तियात्र बरयले. बरोवपी, दिग्दर्शक, कलाकार, गितार रचपी, गावपी. आय तियात्रीचो भोवमान तियात्र संगीताक लोकगिताच्यो चाली दिल्यो. 1910 वर्सा मातसो हांगा म्हजो दुबाव आसा, 8 वा 10, बट आय एम जस्ट आय कॅन कन्फर्म लेटर ऑन. HMV हीच मास्टर्स वॉयस ही ग्रामोफोन रेकॉर्ड ताणें काडली. ताणें तियात्र बरयले. थोडी नांव हांवें हांगा मेन्शन करता. बेले दे कावेल म्हणजे कावेलची सुंदरी. आतां आदल्या टायमार चडशे तियात्राची नांवां पुर्तुगेजीनूय आसतालीं. हॅलो, आयकूंक येता न्हय तुमकां? पयस आयकता. ओके. जुआं आगोस्तीन फेर्नांडीसाच्या तियात्राची नांवां बेले दे कावेल, काजार म्हातारपणार, रिवोल्ता दे सत्तरी. आतां दीस ड्रामा रिवोल्ता दे सत्तरी गोंयांत 70च्या राण्यांनी बंड केल्लो आनी त्या बंडाचेर आदारीत, बंड म्हणजे एक रिवोल्ट केल्लो. तो हिस्टॉरिकल नदरेन तो तियात्र बरयल्लो आनी तो रिवोल्ता दे सत्तरी पुर्तुगेज टायटल, तियात्र कोंकणी. सो अशें तियात्र आदल्या टायमार जाताले. रिवोल्ता दे सत्तरी, भाटकार, मागीर बेले दे कावेल, बेबदो, दोतीचे केस्तांव, कुणबिजाकी, अशें साबार ते. आतां कुणबिजाकी हो तियात्र पुस्तक रुपान आयला. भाटकार हो तियात्र पुस्तक रुपान आयला ताचो. छापून त्या टायमार ताणें पुस्तक रुपान छापून तियात्र उजवाडा हाडले. ताका मान बागोवचो पडटा, कित्याक हो तियात्रीस हांव परतून कांय वस्तू ह्या जुआं आगोस्तीन फेर्नांडीसा विशीं सांगता. हो पयलो तियात्रीस ताणें स्वताचे तियात्र बरयले. स्वताची पुस्तकां छापून, तियात्राची पुस्तकां छापून उजवाडा हाडली. कांतारां बरयली आनी कांताराचें पुस्तक काडलें. हीच मास्टर्स वॉयस HMV हाचेर कांतारां गायलीं. मोगाच्यान दीस ही वॉज रियली अ विजनरी. तियात्राचो फुडार ताका बरो जाल्लो जावंक जाय आसलो. आयज सरकार तो खुशाल आसतलो, कित्याक तियात्र वाडटा आनी चडटा. पूण ह्या मनशान त्या काळार बरयल्ले पुस्तकां छापलेलीं आयजूय आमच्या हाताक मेळटात आनी गोंयांत ती सांबाळून दवरिल्लीं आसा पुस्तक रुपान. त्या टायमार
ज्या टायमार शणै बाब बरयतालो कोंकणी, ज्या टायमार त्याय टायमार जो आगुस्तीन बरयता. आनी बरोवन ताणें फकत कोंकणींतल्यान न्हय, तो वैश्वीक तियात्रीस आसलेलो. हें हांव कित्याक म्हणटा, ताणें मोलियराचे शो, मोलियर म्हणल्यार तो फ्रेंच नाटककार, एक ड्रामा बरोवपी, ताचे पासून शो दोंगी वॉयस ह्या नात्यान ताणें कोंकणीन तियात्र रुपान मातशें हाडपाचो यत्न केला. म्हाका डावट आहा आनी कोंकणी मळार कोणेच तें करूंक नासलो प्रयत्न, पूण कोंकणी नाट्य मळार पयलो प्रयोग करपी, मोलियराच्या नाटकाचो तियात्र रुपान सादर करपी, दोंगी वॉयस ह्या नांवान सादर करपी हो जो आगुस्तीन फेर्नांदीस. ताणें आनीकूय अशे दुसऱ्या भासांतले अणकार कोंकणीन केल्यात. म्हणटकूच तो रायटर, डायरेक्टर, विजनरी आनी खेरीत भाशेन अणकार करपी, कोंकणी तियात्र न्हूच फकत गोंया अंतरराष्ट्रीय पांवड्यार पावोवपी आनी विजनरी मनीस, पुस्तक छापून हाडपी असो. आनी ताका लागून ताका आमी पाय तियात्रीस अशें म्हणटात. तितल्यारूच तो थांबोंक ना, ताणें आपले गोरकांनी जी रेजिना फेर्नांडीसाची गोरकां ताका माचयेर हाडली. रेजिना फेर्नांडीसाचे भयणीकूय ताणें माचयेर हाडल्या, आपल्या घरच्यांकूय ताणें माचयेर हाडल्यात आनी तियात्राची एके भाशेन सेवा ताणी केली. आतां यू कॅन इमॅजीन, एक तियात्र कांय वर्सां फाटीं एक बायल तियात्र माचयेर नाचले जाल्यार आमी म्हणटाले कशे तरेन समाज फुडेतालो. पूण 1892, 1895, 1900 ह्या टायमार 1905, 1904 म्हाका दिसता ती रेजिना पयली माचयेर आयल्या. तिका माचयेर हाडप ही ती वस्तोरी. आनी हे भाशेन रेजिना भारतीय रंगमाचयेर भुमिका करपी पयली अस्तरी थारली. स्क्रीन शेअर जायना. हॅलो, येस सर. आयकू येता तुमकां न्हू? वय सर, वय. येस. मातशें रावात, कितें हँग जाला कितें कांय सजमना, स्क्रीन दिश्टी पडना. तुमची स्क्रीन मात ब्लँक आसा सर, रेस्ट एवरीथिंग इज ओके. या बट परतून प्रॉब्लेम जालो. जस्ट सॉरी. आनी कितले स्लाइड्स आसा सर तुमचे? खूबशे आसात. आनी कितले आसा स्लाइड्स अकॉर्डिंग टू यू? इतिहास आसा, जाय तो इतिहासीक नदरे. अजून इतिहासाक हातूच घालूंक ना. जो आगुस्तीन फेर्नांडीस, लुकाजिनो रिबेरो आनी रेजिना फेर्नांडीस आसा. दिसता ते प्रमाणे हँग जाला. सो आय जस्ट मातशें समजून घेवचें. सर मागीर तुमचे नोट्स जाय जाल्यार तुमी ग्रुपांत घालतना इन डिटेल वी कॅन गेट इट. बट द थिंग इज तुमकां आतां कंटिन्यू करचें जाता जाल्यार यू कॅन कंटिन्यू. Yes, I will do that. I will do that. I will try from some other this thing. No, without slides, if you could continue. Yeah, I will, madam. Yes. Just give me 2 minutes. Yes, sir. Yes.
I'm shifting from one laptop to another laptop. Cosmo, Yes, sir. you have to close this window. Otherwise, you cannot share there. You cannot share there. So first you have to close this window. So hang zala, sir. तुम्ही the exit the मागीर then join once again. सर तुमका जाय जाल्यार हांव एक पटचे त्या झुमांतल्यान भायर काडटा मागीर रिजॉइन मॅडम तुम्ही Nasun बाहेर काढ. मॅडम मागीर तुम्ही हांगा join जाता सांगितल्यार दुसऱ्या maybe laptop. they cannot join. Once again आणि एक फावट तुमची माफी मागता कित्याक एक फावट सेकंड टाइम अशें जालें फर्स्ट टाइम आनी आयज दोन फावटी जाले तरी आसतना आमी कंटिन्यू करुया आनी 15 स्लायडी उरल्यात आनी मागीर भासाभास कितें आहलें करची जो आगोस्तीन फेर्नांडीसान बरयलें तियात्र बेले de Cabel, Cajar Matarpora, Rivolta de Sattari Batkar, Bebdo, Dotice Gestaw, तेच भाशेन कुणबी जाकी तो महान मनीस जाका आमी पाय तियात्रिस्ट म्हणून वळखतात रेजिना फेर्नांडीस ताची गोरकान जाका जी पयली पोस्तोरी भारतीय मळार नाट्य मळार पावल दवरपी आमकां तियात्रिस्टांक एक अभिमान सुरवातेच्या काळार कांय तियात्रिस्ट आमकां मेळटात जेपी सोजालिन जुजे पास्कॉल फेर्नांडीस साहेब रोचा AR सोजा फेर्राव एंथनी मेंडिस मिंगेल रॉड आलिशिन de Candori एंथनी रिसा कीड बॉक्सर जासिंत वाज सोजा फेर्राव कामत दे आसोळना अशे साबार तियात्रिस्ट आमकां मेळटात ह्या तियात्रिस्टाचे खाशेलपण आसलें आता जेपी सोजालिनाचे तियात्र भोव करून धर्मीक तियात्र इतले बेस बरे तरेन दाखयतालो की आयजूय जाणे ते तियात्र पळयल्यार ते उगडास काडटात त्या वेळार पासून व्हडले आधुनीक साधना ताचे कडेन आसतना तो एक भाशेन बरे तरेन
तियात्र लोकांक दाखयतालो आणि आयज पासून ताच्यो सिनरी लोकांच्या मनान आसात. सायबरोच्या एक 8वे स्टोरीचो तियात्रीस A.R. सोजा फेरांव वेगवेगळ्यो भुमिका करपाक कुणबी बायल स्टोरी जावं वेगवेगळ्या कुणब्याचो रोल जावं दुसरो खंयचोय रोल करपाक तो भाटकाराचो रोल वेगवेगळे तरेन करपी एंथनी मेंडिस मिंगेल रोड तर विचारूच नाकाच. जाचो पुतूय उपरांत तियात्रीस जालो. पूण मिंगेल रोडाची आयजूय आमकां कांतारां बहुत स्वादीक आयकूंक मेळटा. आलेशिन दे कांदोडी एंथनी डिसा किड बॉक्सराची गावपाची आणि मार्मिकतायेन सटारिकल नदरेन सांगपाची एक स्टायल आसलेली. जाशिंदवाज माचयेर आयल्यार लोक आसतालो. डिलिव्हरी ऑफ डायलॉग्स सोजा फेरांव एंथनी मेंडिस हांकां आमी पळयतात. हो एंथनी मेंडिस आनी बरे गावपी कॉमेडियन वचनादीक आमकां किड बॉक्सर मेळटा. जासिंदवाज मेळटा जाका चार्ली चॅपलिन ऑफ कोंकणी स्टेज म्हणटाले. किड बॉक्सर आमी पळयता खेरीत भाशेची टोपी घालून कॅप घालून हॅट घालून कातार म्हणप. मदल्या काळावेल्या तियात्रिस्तांमध्ये आमकां सी आल्वारीस मेळटा. एम बोयर मेवता. एम बोयर इज वन ऑफ द तियात्रिस्ट जाका संगीत नाटक अकादमीचो पुरस्कार मेळ्ळा आणि पद्मश्री मेळ्ळा. आयज खऱ्या अर्थान जायते तियात्रिस्ट आमचे कोंकणी माचयेर नाचतात. कोणें फुडाकार घेवचो पूण आमकां तियात्रिस्टांक मान मेळटलो जाल्यार राष्ट्रीय पावड्यार संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मेळपाची गरज आसा. जायते फावटी दिसता हे तियात्रिस्ट आसात ते त्या पावड्यार पावल्यात पूण जायते फावटी वाटो खबर ना आनी तियात्रिस्ट खंय तरी घुसपडटात. सी आल्वारीस, एम बोयर, प्रेम कुमार वेगवेगळे तरेचे प्रयोग करतालो. कितलेशेच एक टेम्पो भरून ताचें सामान आसतालें जाल्यार एक दुसऱ्या टेम्पोन ताचे आर्टिस्ट आसताले. सो हे भाशेन खूब वावर करून वावुरल्या. रॉबिन वाजाची खाशेली रितीन कातारां आल्फ्रेडोस येस हेड्स ऑफ 90 वर्सां हालींच समोरून ताची खंयचो विशय विचार दुकराचेर पासून कातारां गावपी खंयचो संवसारान चंद्रिमाचेर कोण पयलो मनीस पावलो ताचेर कांतार आनी खंयच्या गोंयच्या वेगवेगळ्या सैमीक चेडवांच्या नांवान कांतारां जावं समजुया मोगाची कांतारां उठ्ठे ट्यून आयजूय ताचे ट्यून आयचे संगीत कांतारांक दिल्लें संगीत ताचे आयजूय आमकां उगडास करता. खाशेल्ले रितीन कातारांतल्यान लोकांक खुशाल दवरपाचें एक खाशेली 8वे स्तरीची तांक आल्फ्रेडोसा मदें आसा. मुसोलिनी मिनेझीस हाचो मुद्दाम हांव उल्लेख करता कित्याक हो एक फ्रीडम फायटर जायत्या जाणांक खबर आसची ना. मुसोलिनी मिनेझीस, रॉबिन वाज हे फ्रीडम फायटर आझाद गोमंतक दलांत तांणी काम केल्लो आनी गोंयाक सुटका मेळोवपाक ह्या मनशांनी गोंया भायर तियात्र दाखोवन लोकांक मदें जागृताय हाडली. तांणी तियात्र बरयले आनी भोव करून जागृताय हाडून गोंयच्या अधिकाराची जागृताय हाडून तांणी तियात्र माचयेर सादर करून तियात्रांतल्यान गोंयच्या सुटके खातीर तांणी वावर केलो हे आमी नोट करपा सारकें आसा. रिको रॉड, रुझान रॉड्रिगीस, एज ब्रिटन आनी रेमिकुलास तशेंच मास्टर वॉज आनी आपल्या खेरीत शैलींतल्यान तियात्राची सेवा केल्या. आतां एक तेंप आसलेलो तियात्रांत रेजिना फेर्नांडीस माचयेर आयली. त्याच तियात्रांत कांय काळान ताची भयण माचयेर आयली आनी कांय काळान परते बायलां तियात्र माचयेर नाचपाक फुडें सरना जाली. पूण 1952 परतून ही सुक्ती आयली ती भरती करपाचो प्रयत्न मिस मोहना हांणी केलो. ते पळोवपाक सोबीत दिसतालेंच. उपरांत फिल्मांनी तांणी काम केलां पूण ह्या मिस मोहनान खेरीत भाशेन मदल्या काळार तियात्र माचयेर येवन तियात्र माचयेर नवी उर्ब बांदली. ताचे उपरांत ताची भयण आनी जायतीं जाणां ऑफिलिया आनी जायतीं जाणां आमकां
कोंकणी माचयेर वावुरतना दिश्टी पडटा. बायलांमध्ये ऑफिलिया काब्राल, बेटिनास, फिलोमेना ब्रास, शालिनी मार्दोळकार, सिसिलिया माशादो, एर्मेलिंदा आणि कोंकणी तियात्र माचयेची सेवा केल्या. एक मुद्दो हांव हांगा मुद्दाम सांगता. These theatres have contributed to Konkani and Hindi films also, especially Miss Mohana, Ermelinda. आता एर्मेलिंदा म्हणतात ती कोंकणी तियात्रिस्ट मुळात, पण ती उपरांत मधुबाला हे नाव घेऊन हिंदी फिल्मांत गेली आणि ताणे कितल्याशाच फिल्मांनी भूमिका केल्यो. आमकां एक अभिमान या मूळ तियात्रिस्ट जावन ताणे हिंदी माचयेचो हिंदी फिल्माचो हिंदी फिल्मान आपले नाव गाजयले. मिस मोहना भाशेन दोगांयनी ताणी कोंकणी तियात्रिस्तांक अभिमानाची गजाल करून दवरल्या. रॉबिन वॉज हाणीन जायते तियात्र बरयल्यात. आजेन मोंते ताचो एक फामाद तियात्र, ओपिनियन पोल, आणि ताची खेरीतपण म्हणटात ते तो रॉबिन वॉज. आमी जाणात रॉबिन वॉज म्हणलो काय आमच्या दोळ्या मुखार येता ते हॅलो माय पिपिरमीट हे सॉंग. तेच भाशेन ताचे फामाद सॉंग कातार, गाडी घेऊन जात्रेक वयता, गाडी घेऊन जात्रेक वयता, येताच जाल्यार सांगात म्हाका म्हजी बारा व्हरता, येताच जाल्यार सांगात म्हाका म्हजी बारा व्हरता. सांगपाचो मुद्दो म्हणटा तो कांय तियात्रिस्ट आपल्या कातारांतल्यान आपल्या तियात्रांतल्यान आपले खाशेले अस्तित्व समाजाक दिवन गेल्यात, समाजाक जीवसाण दिवन गेल्यात. ते लोकांक हांगा घडये कुडीन ते सोंपले, पूण आपल्या कातारांतल्यान ते जिवे उरल्यात, आपल्या बरपावळींतल्यान ते जिवे उरल्यात. ऑफिलिया डिसोजा दुखेस भूमिका करपाक प्राविण्य, ट्रेजेडी क्वीन म्हणटाले. जॉन क्लार फेर्नांडीस आणि हालींच्या कांय वर्सां फाटीं पुर्तुगेज कोलवंतो ताचो गाजलो तियात्र. दुयेटाचो पातशाय जाका आमी म्हणटात तो सी आल्वारीस, ताणें कितलींच दुयेटां बरयल्यात आनी किंग ऑफ दुयेट्स म्हणटाले ताका. एम्पॉयरांनी जायते तियात्र बरयल्यात, पूण एकूच रस्तो हो तियात्राचो खूब गाजलो. ह्या तियात्रांत जायते हिंदू कलाकारूय आयले, तांणी भुमिका केल्यो. आयज आमी जायते फावटी म्हणटा आयज कोंकणी मळार येस तियात्र क्रिस्तांवां पुरतोच मर्यादीत ना, जायते फावटी अशें जाता. तियात्रांत हिंदू रायटर आयल्यात, हिंदू तियात्रिस्ट आयल्यात, तांणी भुमिका केल्यात. आयज पासून कोंकणी तियात्र मळार बऱ्यो बऱ्यो भुमिका करून हिंदू कलाकारांनी आपले खाशेलें नांव जोडलां. एम बॉयर हाणें ऑन द स्पॉट फामाद कातारा गावपी हो कातोरीस, कॉमेडी आनी डिसेंट दोनूय भाशेन एक बेस बरो कलाकार. पद्मश्री आनी संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मेळ्ळा. आतोन बाब मोरायस सांडलोलो पूत हो पयलो खेळ तियात्र ताणें बरयलो. क्रिस फेरी हो संगीतकार आमकां दिश्टी पडटा. लॉनान ताची जायती कातारां गायल्यान ताका संगीत क्रिस फेरीचें. एज ब्रिटन बायलाची भुमिका करपाक बरे भाशेन करतालो, कातारां उमेदीन गायतालो. बेंड्रा फेस्ता The recording has stopped. जॉन क्लार फेर्नांडीस, टॉमाझीन कार्दोस हे आयच्या काळा वेले साबार कलाकार आमकां दिश्टी पडटात. प्रिन्स जेकब, रोज फन्स, जॉन डिसिल्वा, मिनिंदे बांदार, मारियो मिनेझीस फाटल्या दिसांनी देवादीन जालो. बेन इव्हेंजेलिस्टो, विल्सन माजारेलो, साबार जायते शेकड्यांनी तियात्रिस्ट आसात. रिटा रोस, शेरॉन, पेल्सी, बायलांमध्ये डायना हिवूय तियात्र माचयेर आपलें योगदान दिताना दिसतात. आंतोनेट मेंडीस, एनी कॉद्रुश. आता हे सगळें जाले उपरांत आयच्या दिसा हे सेशनाचो सार कितें, निश्कर्श कितें? तियात्राचेर आनीक जायते सांगूं येता. तियात्र मळार जायते विशय आयल्यात, ताका हांवें हात घालूंक ना, वेळ ना.
तियात्रा काळाप्रमाणे तियात्रान नवे नवे विशय आयल्यात. कांय वर्सां फाटीं भारतान एक कायदो आयलो, त्या कायद्याचेर तियात्र आयलो. कांय वर्सां पयलीं गोंय सोडून लंडनाक वचपाक तयार जालो आनी लंडन ताचे पयलीं कांय वर्सां फाटीं लोक दुबय बारीन वयतालो, तांचेर तियात्र कांतारां येवपाक लागलीं. लंडनाक वयतना लंडनाचेर कोण म्हणपाक लागले वचात, कोण म्हणटाले वचपाकात, गोंयकारांनी वयची. This meeting is being recorded. तियात्र येवपाक लागली आनी आयच्या काळार पासून अशे आधुनीक विशय घेवन तियात्र येतात, पारंपारीक विशय घेवन तियात्र येतात. 130 वर्सांची तियात्राक परंपरा आसा. पयलो तियात्र गोंयकारांनी मुंबय सादर केलो, जो अगुस्तीन फेर्नांडीस हाका आमी पाय तियात्रीस म्हणटात. आयज तियात्र संवसाराच्या वेगवेगळ्या देशांनी सादर जाता. नवे नवे प्रयोग तियात्र माचयेर सादर जातात. तियात्रिस्तांनी फिल्मांनी भुमिकाय केल्यात. तियात्राक बरो फुडार आसा अशें म्हज्यान म्हणूं येता. आतां हे भाशेन वावर हांव तुमच्या फुड्यान दवरतां आनी देव बरें करूं म्हणटा. आनी जरी वेळ आसा जाल्यार तुमचे प्रश्न घेवन एक तियात्राचो सीन कसो, जेकबाच्या तियात्राचो एक भाग हांवें हाडला, तो दाखोवंक वेळ आसा जाल्यार म्हज्यान दाखोवं येता. नाजाल्यार आमच्यांनी कितेंय भासाभास कोणाकूय कितें विचारूंक जाय जाल्यार विचारूं येता. कित्याक वेळ मातसो उणो पडलो, कित्याक 2 फावटी मोदें ब्रेक पडलो, देखून हांव माफी मागता. आनी हांव तुमकां विचारूंक सोदतां वेदर तो तियात्राचो थोडो भाग एक्टींग रोल तो दाखोवचो काय प्रश्न घेवया आनी काबार करूया. येस मॅडम, यू टेल मी what shall we do? We'll ask with the audience. Yes. आमी ऑडियन्साकडे पहिले विचारचे तुमका व्हिडिओ क्लिपिंग पळोवच्याक जाय या नाका. नाजाल्यार कोणाकूय कितें विचारूंक जाय जाल्यार विचारूया. Cosma Baba, अगर video clipping short आसा जाल्यार I think let's see that one. Okay. Baba. Yes. Yes, video clipping we would like to see. Video clipping. Again, if you go. हॅलो. येस सर. ओके. तो म्हज्या दुसऱ्या लॅपटॉपान आसा, म्हज्यान दाखोव येता. ताचे पयलीं कितें प्रश्न आसा जाल्यार घेता आनी मागीर ते क्लिपिंग्स दाखयता. येस. Yes. Any questions? Or I Yes. will. Yes, one participant has sent me the questions and asked me to ask with you. तो कित्या म्हळ्यार आतां मीट आतां भायर पडा. तशें जाल्यार ताणें म्हाका सांगलां की म्हजे सवाल आसात, you just ask. Okay, first question about the theatre and financial viability. How does the theatre make itself financially viable with professional actors, musicians, etc.? 1 minute. Etc. Do you have suggestions on how it would be possible to set up a theatre troupe in Mangalore in a sustainable way? प्रश्न विचारपी तो मंगलोर काय गोंयकार? मातशें कळल्यार बरें जावपाचें. Mangalorean, but right now he is in Belgium. Anyhow, बेल्जियमांत रावनूय तियात्राचो मोग आनी ह्या सेशनाचो मोग देखून पयले सुवातेर बाब हांव तुका मान बागयतां. आय एम सॅल्युटिंग यू बिकॉज स्टील यू हॅव दॅट होप. म्हणजे एक उर्बा आसा बेल्जियमांत रावनूय तियात्रा विशीं जाणा जावन घेवपाक. आनी हो की मोग एकामेकाचो कोंकणी मनीस म्हणटा तो संवसाराक खंय शिपडो. चार्ल्स फ्रांसीस द कॉस्ता म्हणटालो आमी बाबडी कोंकणी बाळा शिपल्या जरी चोयी मळा.
म्हणजे आम्ही शिकून गेल्यात खंय कोण संवसाराच्या वेगवेगळ्या कोनशांनी पूण आम्ही एकठांय येवची आनी हो हुस्को येस आता कोंकणी तियात्र फायनान्शियली अर्थीक नदरेन कसो साल्वार जाता पयली वस्त गरजेची ताका लागून हांव उलयतना म्हणटालो समटायम्स द रायटर हॅज टू कॉम्प्रमायज सर्टन थिंग्स ताका मनान दिसता हे भाशेन येवपाक जाय विचार मांडपाक जाय बट एट द एंड ऑफ द डे ताणें पळोवंक जाय ऑडियन्स कोण ऑडियन्साक कितले मेरेन जाणवाय दिवपाची त्या ऑडियन्सान तो तियात्र पळोवपाक येवपाक जाय आनी ताका पयशांचो आदार म्हणजे तो तियात्र दिवन येतलो तेन्ना ताका ते पयशे इन्कम येतली त्याच पयशांतल्यान तो एक्टरांक फारीक करतलो म्युझिशियनांक फारीक करतलो दुसऱ्या हेर आर्टिस्टांक फारीक करतलो आनी ताचो तियात्र फुडें वतलो आता इतलें आसोनूय तियात्र हो उर्बेन चलतालो कारण हांवें जायते फावटी म्हणलां आनी आयजूय म्हणटा तियात्र हो लोकांच्या जिवाचेर चड नेटान चल्ला सरकाराचो व्हडलोसो फायदो मेळोंक ना आयज काल हालींच्या तेंपार तियात्र अकादमी सुरू जाल्या उपरांत टू सम एक्सटेंट थोडे शो करपाक मेवना असो ना न्हू मेवता एक बरी गजाल गोंयचो सरकार दिता पूण लोकांच्या जिवाचेर आयज मेरेन चड प्रमाणात तियात्र जिवा उरला अशें म्हणपाक तो लोक आपल्या बोल्सांतले पयशे मोडून 100, 200, 500, 1000 रुपयाची तिकेट काडून तियात्र पळयता आतांचे म्हणल्यार ताचो सेल्फ सॅटिस्फॅक्शन आसा कित्याक 3 वरां मदें ताका फकत नाटका भाशेन प्लॉटूच मेळना एक स्टोरी मेळना एडिशनल कात मेळटात कांतारां मेळटात तातूंत भितर कॉमेडी आनी डिसंट तातूंत भितर सोलो दुयेट त्रिवो चौको तेच भाशेन कॉमेडी मेळटा सायड शोज मेळटात आनी हे भाशेन ताचें एंटरटेनमेंट जाता आनी समाजान चलता ते विशयूय मेळटात आयकूंक आनी समाज जागृताय जाता विदीन 3 hours हॅप्पी जावन खुशाल जावन नवे विचार घेवन हो मनीस घरा येता सो ताका लागून तो बोल्सांतले 100-200 रुपया गेले जाल्यार व्हडले चिंतनांनी पडून वचना आनी ताका लागून दीस इज द वे मेंगलोरान जर तियात्र करूंक सोदता येस बट तियात्र बेश्टो नाटक रुपान प्लॉट करून जावचें ना ताका सोलो दुयेट त्रियो चौको ही कांतारां घालीत वेगवेगळे विशयाची कांतारां घालीत पारंपारीक जमनीचे भुंयेचें संगीत ताका दीत आनी ते भाशेन ती कला सादर करीत जाल्यार मेंगलोरान तियात्र वयर सरपाक फाटीं उरचो ना आमच्यांनी जे कोण वांटेकार भागेली जाल्यात आयच्या सत्रांत तांणी पासून पूर्ण पाकळी रुपान आदार दिवं येता कसो वी कॅन रायट टू संगीत नाटक अकादमी बिकॉज संगीत नाटक अकादमी इज वन ऑफ द अकादमी जी राष्ट्रीय पावड्यार तियात्र व्हरूंक शकता आयज मेरेन हो प्रयत्न हांवें जायते फावटी बोवाट केला पूण तो प्रयत्न फुडें पावूंक ना एकूच पुरस्कार आयज मेरेन कितलेच आजरांनी तियात्रिस्ट जावन गेले हें भायर सोडलें जाल्यार एकाय तियात्रिस्टाक संगीत नाटक अकादमी एवॉर्ड मेळोंक ना पद्मश्री एवॉर्ड मेळोंक ना सो आमी आमचें जालां कितें गोंयकार गोंया पुरतो मर्यादीत उरला आनी हो जर तियात्र राष्ट्रीय पावड्यार गेलो जाल्यार ते तियात्र कांय तियात्र गोंयचे मेंगलोरान दाखोवं येतात संगीत नाटक अकादमी कॅन स्पॉन्सर other national level institution can sponsor this is how we can bring आमी चाफराचे जे एकठांयपणाचे भावना आसा ती एकठांय येतली जाल्यार गोंयकार मंगळुराक वचपाक जाय मंगळुरकार गोंयांक जाय आतां गोंयकार मुंबय वतात मुंबयकार गोंया येतात मंगळुरकार मुंबय आसात ते जायते फावटी तियात्रान दिसतात आमचो कॅनी बाप हॅट्स ऑफ टू कॅने झुजात एक फातिवन तियात्रीस्ट पूण ताणेन पासून आता जायते फावटी आमचो डॉमिनीक बाब परदेशांत रावन जायते फावटी तियात्राचो सेमिनार करता आनी कितें करूं वावुरता दिस इज हाव वी कॅन नॅशनल लेवल इंटरनॅशनल लेवल आमी तियात्र व्हरूंक शकतात आतां एक बरी गजाल घडल्या तियात्राचेर हांगा डिस्कशन जाता ऑस्टीन बाब आसा जावं अमेरिकेसान बेल्जियमसान कोण एटेंड करतात तांणी जर चिंतलें फाल्यां आमी बेल्जियमान एक तियात्र व्हरया बट पयशाचो प्रश्न येतलो जाणां ताका आदार दिवपाक संगीत नाटक अकादमी आसा
आणि ही जर संगीत नाटक अकादमी फुडाकार घेऊन आम्ही जर ताका बरयत, इवन सेंट एलोयसिस कॉलेज कॅन रायट टू देम, वी वॉन्ट टू शो वन एक 4 तियात्र आमच्या मंगलोरान दाखोवन मंगलोरान ही तियात्र संस्कृताय जिवी दवरपाक जावं सुरू करपाक आमी दाखोवंक सोदतात सेंट एलोयसिस कॉलेजीन आमकां आदार दिवचो. दिस इज हाव तियात्र वील गो टू द नॅशनल लेवल. फाल्यां आतां स्टेट लेवल तियात्र कॉम्पिटिशन तियात्र अकादमी गोवा करता, बट कोण नोस आमी विजनरी जावया आनीक 10 वर्सांनी ह्या सेमिनाराक लागून ही स्फूर्त घेवन एक नॅशनल अकादमी फॉर तियात्र येवंक जाय अशें म्हजें मत, आनी ती येवंक शकता. सो हाचे वरवीं आमी तियात्र फुडें व्हरोंक शकता. आनी तियात्र ह्या वेगवेगळ्या आतां दिल्लीक तियात्र जाता, गुजराताक जाता, मुंबय जातात, मंगलोरान कित्याक जावचें न्हू? सो अशे तरेन तियात्राची भांडावळ वाडोवंक शकता. This is what I think. There is one suggestion. Yes, sir. Yes, sir. Surely we will try. And Aloysius amcha college amcha auditorium and we will try it. But the thing is, I want the support and cooperation from the Goenkar anta. कित्याक म्हळ्यार मंगलोरान येवन तियात्र तुमी करूंक जाय म्हणटना you have to take the initiative to come forward. Mangalore आम्ही host करता, आम्ही आमचे हांगाचे viewers we will gather. Only the thing is you have to take the initiative to come to Mangalore. एक आमचे एक आणि एक सवाल आसा सर तुमकां त्याच ऑस्टिन क्रास्ता जावन बेल्जियम तांणी 2 सवालां विचारले आसा. दुसरे सवाल आसा about the theatre and the limits of free speech. As an institution that mirrors and freely critiques undesirable social and political developments, does the theatre face any threats or challenges of a political nature, especially when expressing itself against political apathy and corruption? A very good question. Thanks to the one who has asked, I think Dr. Austin sir. Not Austin, Austin Krasta from Belgium. Austin sir is from America. Okay. So very good question. I will say actually, as I said, आणि एक पॉप्युलर जावपाक कारण हे की तियात्रान जे कितें घडटा समाजान ते उक्तेपणी मांडप without any fear. And sometime back तियात्र हे करतालो, पूण आयज काळ बदलला आणि काळ बदलोन ते फ्रीडम ऑफ स्पीच म्हणटात ते कोण तरी घुमटेक धरपाक लागला. That is the truth, especially during these days. But at one particular time अजूनही कांय तियात्रिस्ट आसात ते उक्तेपणी बरें ते बरें वायट ते वायट म्हणटात. आतां कांय तातूंत एक्सेप्शन असतात ते दुसरी गजाल. But there are theatrists and there were especially without fearing anybody. आता ते सांगपाची पासून एक कला असता. तियात्र म्हणल्यार डायरेक्ट नाव घेवन कोणाचे वायट उलोवप हे सोबना. कांय जाण एक्सेप्शन ते करतात. That is below the dignity. But there were theatrists indirectly, directly, satirical नदरेन असोय चिमटो काडीत जे समाजान वायट आसा, रायट फ्रॉम मिनिस्टर जावं पॉलिटिशियन जावं आनी कोणाकूय वायट आसा ते वायट म्हणून सांगपाची तांचे मदें कापस्तात आसली. डेअरिंग करताले ते. पूण आयच्या काळार हो तांचो आवाज चिड्डुपाचो प्रयत्न चल्ला. तांचेर मागीर कसलीच गाराणी घालप, केसी घालप आनी अशें चलता. दिस इज द फॅक्ट. यू कॅनॉट डिनाय दॅट. बट आतां कांय 2 वर्सां फाटीं आमचो तियात्र मातसो बंद जालोलो. आतां तियात्राक हॉलां मेळना, तियात्र भायर जातात. आतां आमी पळयलां लंडन सारकिल्या सुवातांनी थंय व्हेरी ऑफन तियात्र जातात आनी आमच्या गोंयांत इतले गोंय तियात्राची भुमी म्हणटा आमी, मुंबय तियात्र जाताले ते मातशे उणे जाल्यात. गोंयांत तियात्र तेवूय उणे जावंक पावल्यात. ताचे फाटल्यान जायते फावटी हॉलाचो प्रश्न येता आनी जायत्यो वस्तू येतात. पूण एक तियात्र हो समाज जागृताय
करीत आयला आनी करतलो. कांय वेळा चोडटी येता, देंवती येता. बट आय एम लिटल बीट ऑप्टिमिस्टीक. तियात्र आयज पासून उक्तेपणी आपले विचार मांडीत आयला, तियात्रीस मांडीत आयला आनी तें फुडें वेतलेंच आनी वचपाक जाय. बिकॉज आफ्टर ऑल इट इज नॉट तातूंत त्या तियात्रिस्टाचो सेल्फीश इंट्रस्ट आसता असो न्ही, पूण समाजान कितें बरें चलता तें एप्रिशिएट करप आनी वायट चलता तें सांगप. ही वॉज डुईंग मोर देन अ जर्नलिस्ट, मोर देन समटायम्स इवन आमी म्हणटाले पाद्री पासून कांय लिमिटेशन उरता, पूण तियात्रीस हे उक्तेपणी सांगताले आनी ते सांगपाची गरज आसा. दिस इज वॉट आय वॉन्ट टू से. येस सर, थँक्यू. आय थिंक फेड्रिक बाब तुमकां कितें सांगूंक आसा? तुमी कितें घाल्लें आसा चॅट बॉक्सान? फेड्रिक बाब. Yes, sir. Yes, sir. Okay. First and foremost, I will say there are, especially in Goa, there are no halls available as of today. आयज हॉला उक्तेपणी मेळना. कांय वर्सां पॅन्डेमिकाक लागून आडखोड आयली. दुसरी गोष्ट, एके वाटेन आमकां सोयेक आसा. आतां आमचे नवे तियात्रीस भुरग्यांचो तियात्र स्पर्धा जाल्या एक पॉझिटिव्ह सायड. दुसरे वाटेन खूंय ना खूंय सरकाराचें चेपण आयिल्लें दिश्टी पडटा. लेट अस बी फ्रँक, दिस इज अ ओपन फोरम and what is truth we have to, as an academician I feel सरकार फावो तितलो आदार दिताना दिश्टी पडना. तिसरे सुवातेर तियात्रिस्तांचो एकचार हल्ला. जायते फावटी जेन्ना आमी स्ट्रेट फॉरवर्ड आदले तियात्रीस भोव करून रोखडेच एकचारान वावुरताले. सो म्हाका कित्याक पडला ही वृत्ती आमचे मदें निर्माण जायत चल्ल्या. To some extent, we have to think that tiatr at one particular time was a powerful a social awareness करपाचो आसलो. आयज तो सोशल अवेअरनेस करपाचो उल्लावय जाल्यार आनीक एक वस्त, कॉमेडी मांडटाना आमी तियात्र दर्जेदार जावपाक जाय जाल्यार कॉमेडी पासून आतां आदल्या टायमार जाशीन तूं आज उतरांतल्यान दोनूच उतरां उलयतालो, लोकांक हांसयतालो. एम बोयर काय बरी मेचकीच उतरां, त्या उतरांतल्यानूच हांसोवप, शिटकावणी दिवप, समाजाक जागृताय करप. एकलो दोग जाण अशी हांव म्हणून पोंचडी कॉमेडी घालता आनी मागीर तियात्राचो दर्जोच देंवयता, अशेंय जावंक ना. दीज आर सम हर्डल्स. तियात्राक वयर व्हरपाचे नदरेन फाटीं हें करतात. आनी दुसरें, जायते तियात्र जायते बरयल्यात, जायत्यांनी बरयल्यात, पूण पुस्तकां एकेडेमीक नदरेन येनात. तियात्र फॉर्मॅट दाखयतलो जाल्यार प्लॉट घालून तियात्राची पुस्तकां आयल्यात. The recording has stopped. तियात्रान कातारां आसतात, दोर पड्ड्या फाटल्यान 2 वा 3 कातर आसतात. ती कातारां घालून तियात्र फॉर्मेटान काडलेलो तियात्र मेळपाक पुसता. आयज आमी कॉलेजीन भुरग्यांक शिकयतात, पूण त्या तियात्राच्या पुस्तकान कातारां नात. कात आसात पूण कातारां नात. फाल्यां भुरग्यांक जर ट्रू फॉर्म दाखयतले जाल्यार आतां व्हिडिओ सीडी आसा, ताचेर आमी तियात्र दाखोवंक शकता. दॅट इज अनदर वे. बट पुस्तक तियात्र तातूंत कातारां आसप, तातूंत कातारां मध्ये सोलो, दुएट, त्रिओ, चौको ही त्या पुस्तकान कातारां आसोन पुस्तक रुपान उजवाडायल्लो तियात्र विद्यार्थ्यांक, स्टुडंट्सांक दिवप, समाजाक दिवप, दुसऱ्यांक दिवप, हें ती आयच्या काळाची गरज आसा अशें म्हाका दिसता. येस सर, फ्रेडरिक सर.
Have I answered your question? Yes, sir. Yes, sir. तर म्हाका एक तुमी म्हळें नृत्य प्रकार म्हण नृत्य मुख्य मेन जावन येता म्हण सांगू तुमी म्हळें तियात्रांत नृत्य आसता सगळी इट्स ऑप्शनल नृत्य प्रकार येस नाच आसता तातूंत तियात्रान नाट्य आसता नाचूय आसता आता एक तियात्रा भितर येता की या एक्स्ट्रा सायन जेका वेगळे पडद्या फाटल्यान तशें पडदो बंद करता तशें येता की ते इन्क्लुडिंग ना मॅडम पळय एक गार्डनान सीन चलता चेडो आनी चेडू खुशालकायेन पयलेच फावट मेवतात ती मेवल्या उपरांत एक कात म्हणटा तेन्ना नाचता त्या मोगाची स्टायल जी आसता ती नाचोन वेगवेगळे तरेच्यो स्टेप्स घालून नाच करता ही नाच मेवता आता तुम्ही म्हणटले कातारां असतात कातारां इज ऑल्सो पार्ट ऑफ तियात्र सो तातून आयिल्लो नाचूय तियात्राचोच भाग जालो सो यू वॉट एवर डान्स इज ऑल्सो अ पार्ट आता आनीक एक सांगता तुमकां आयच्या काळार हे कातारांक धरून येतात आदल्या काळार न्हू सुरवातीच्या काळार हांवें म्हणलेलें सायड शोज आसताले आनी सायड शोज कितें तेन्ना आतांचे भाशेन पारंपारीक जी काताराचे फॉर्मेट आसा ते नाचले सुरवातेच्या काळार जो ऑगस्टीन फेर्नांडीसान नाच घातलेले कांय तियात्रांनी नाच घातलेले मेळटात एका तियात्रान म्हाका उगडास जाता ताचो ताणें किलिमांजारो म्हणून एक साऊथ आफ्रिकन डान्स घातलेलो साऊथ आफ्रिकन डान्स त्या तियात्रान ताचे आसलेलो कित्याक लागून हो डान्स फुडल्यान डान्स चलतालो फाटल्यान स्टेज सेट करपाक आदार मेवतालो एक्चुअली दॅट इज द मेन आयडिया फॉर stage setting and all those things but you can also आता समजुया मांडो दुलपदा आसात कातारांतल्यान तिवूय खंय भितर दाखोव येता तुज्यान दाखयतलो जाल्यार तसो सीन आसा जाल्यार जावं ताका प्लॉटाक जर गरजेचो जाल्यार हेवूय नाच दाखोव येता गोंयचे पारंपारीक लोक नाचूय दाखोव येता लोककलाय दाखोव येता म्हणजेच तियात्रांतल्यान लोककला दाखोवपाक एक सोयेक आसा देर इज स्कोप टू शोकेस द culture of that community or the community. Open stage म्हण एक टाइप openly you can show whatever you wanted आता ते नृत्य mandatory नाही तर you can show select no it depends on the plot if the plot demands you can definitely show if the plot doesn't demands why will show it should not disturb the plot or आता songs yes songs are of different types solo, duet, trio, duo, trio, quartet, quintet, all the different types of songs are there. But again, there are comedian trio, comedian descent. Dharmic, samajik, political. Yes. That is another this thing, types of theatre, or you can say types of songs also we get. There are social songs, social dramas. समाजिक मागीर धर्मीक कांय तियात्र आसा ते धर्मीक आता फॉर एग्जांपल हांवें जेपी सोजालीन म्हणलो धर्मीक तियात्र दाखोवपाक उत्तम आसलेलो इवन जो ऑगस्टीन फेर्नांडीसान धर्मीक तियात्र दाखयला समाजीक तियात्र दाखयल्यात राजकीय तियात्र दाखयल्यात मागीर आतांच्या टायमार आमकां भुरग्यांचे तियात्र मेळटा सो धर्मीक राजकीय चडशे तियात्र कुटुंबीक आनी धर्मीक कुटुंबीक आनी समाजीक बहु थोडे धर्मीक आता फॉर एग्जांपल फाटल्या तेंपार भुक्तिवंत जुजेवाज गोंयचो आस्कारी हो प्रिन्स जेकोबाचो तियात्र आयिल्लो जुजेवाजाचेर आदारीत ताचे पयलीं कोणे कोणे तियात्र दाखयला जुजेवाजाचेर सांत फ्रांसीस शावेराचेर तियात्र आयला सेंट एंथनीचेर तियात्र आयला मदर तेरेजाचेर तियात्र आयला हे धर्मीक तियात्र आमकां पळोवंक मेळटात त्या भायर समाजीक तर कितलेशेच तियात्र आयल्यात समाजान कितें घडटा ते राजकीय तियात्र आयल्यात आता रायट टू वोट म्हणून एक तियात्र आयलो समाजीनाचो मागीर रायट टू वोट दॅट कॉन्सेप्ट वॉज इंट्रोड्यूस इन इंडिया सो ताचेर आदारून एक तियात्र आयलो मागीर स्पेशली ड्युरींग दॅट टायम न्हू गोंयकार गोंय सोडून वयतात तेन्ना लंडन वयतात चड फाटल्या कांय वर्सांनी गोवा गोईंग गॉन गोवा गोईंग गॉन क्वेश्चन मार्क असो म्हणून तियात्र आयलो त्याच टायमार
रोजपानसान चल या लंडन हो तियात्र दाखव. म्हणजे मोर ऑर लेस व्हॉट आय एम सेइंग, कंटेम्पररी इश्यूज घेऊन तियात्र फुडें गेला. सोशियल ड्रामाज, मेलो ड्रामाज, फार्स सॉर्ट ऑफ थिंग. मागीर तातूंत आमकां मेवता ते कुटुंबीक घरावे प्रश्न सुटावे करपी, आनी धर्मीक, आनी नॅचरली राजकीय कातार मात चडशी तियात्रांनी एक तरी आसताच हालींच्या तेंपार. पॉलिटिकल सॉंग, बट पॉलिटिकल सॉंग हालींच्या तेंपा वयली आनी आदल्या तेंपा वयली हातूनय एक वेगळेपण मेवता. आदल्या टायमार सपोज कोणाय पॉलिटिशियनाक तासपाचो आसा जाल्यार तो डायरेक्ट हिंट दिनासलो, इनडायरेक्टली ताका कोलो, धवो कोलो, आनी कोण अशी विशेशणां लावन ताका शिटकायतालो. आयच्या टायमार कांय जाण नांवां घेतात आनी म्हाका दिसता तें सारकें न्हय अशें म्हजें मत. बट यू कॅन ऑलवेज क्रिटिकली जें कितें वायट आसा तें सांगप गरजेचें. ओके, देव बरें करूं. सो आनी कोणाय कितें सवाल आसात गी? 7 वरां उतरून गेली. म्हज्यान तो प्ले पार्ट आसा तो आय कॅन शो, बट स्टील 1 or 2 क्वेश्चन एंड देन आय कॅन शो दॅट आनी मागीर आदेश करूं येता. येस सर, येस सर. कोणाय कितें सांगूंक आसा गे? कोणाय कितें व्यूज कांय तांचे करूंक का? कोणाय कितें सांगूंक आसा जाल्यार नीड नॉट बी अ क्वेश्चन, एटलीस्ट युअर व्यूज. Yes. Today there are many more goinkars and the viewers and the listeners. Since more than 1 hour we are listening to Dr. Cosma Fernandes. So I would like to ask the participants, whoever has been with us since the beginning. Some might join in the middle. Anyhow, to me, you know everybody about the tiatr. Still, my question is that, if you share some views openly in this, anyhow, I'm recording from Bandh Kela, so need not worry about that. Recording is going on. Recording is off. So the thing is, if you have any views or anything to share, it's the open stage now. So कोणाय कितें सांगूंक आसा जाल्यार तुमी ओपनली तुमचे व्ह्यूज हांगासर सांगेत म्हूण सांगून एक ओपन इन्विटेशन. Austin. ओके, ऑस्टिन बाबा. ओके, ऑस्टिन बाबा. डॉक्टर कोस्मा बाबाचें प्रदर्शन आनी जाय की बरेंच रुचलें. जशें काजरा मठाक गेल्ले त्या दाडा दुक्रामासाचें खाण केल्ल्या वरी तें बरेच गुंडाळेचें आनी चारित्रीक आनी आमकां मुख्य जावन मंगळूरकारांक थोडें नवें हें आयकतना आनी जाय की खुशी भोगता. हांव चिंता की आज न्हयच तियात्र बगार सगळ्या कोंकणांत नाटक उणें जाल्यात जाल्यार आर्थीक परिस्थितीक लागून पयशांची अडचणी थोडे फावटी आमकां दानी मेळटात पण तांकां तांचे पांय धरूंक बारीक कस लागतात. अशें म्हणटना जर आमकां सरकारांत हांवन साहित्य अकादेमींत हांवन पयशे लाभले तर निजाय की हाची वाडावळ मुखारसून व्हरात. येस. परत देव बरें करूं डॉक्टर कॉस्मो. देव बरें करूं सर ऑस्टीन. हांव तुमचो खेरीत उपकारी. तुमी तुमचे विचार मांडल्यात. हांव नकळो आमच्या कितल्या तियात्रिस्तांक, फ्रेडरीक बाबूय हांगा आसात, ते चडशे समाजान क्रांतिकारी कशे वावुरतात ह्या दिसांनी. आनी म्हजें एक सांगणें, संगीत नाटक अकादमी ताच्यो वेगवेगळ्यो येवजण्यो आसात. इवन कांय तियात्रिस्तांनी जर आपली सीडी करून धाडली जाल्यार ते 5 कंट्रीनी त्या तियात्रिस्तांक वचपाक परमिशन दितात. तशें तांच्यो येवजण्यो आसूं शकतात. हाचो अभ्यास केलो जाल्यार आदार जातलो. आनी जर आमी अशें कितें पयशांक लागून फाटीं उरता तेन्ना मागीर आमी सगळेच फाटीं उरतले. केन्ना केन्ना म्हाका जर खुशालकाय मेळोंक जाय जाल्यार म्हज्या बोल्सांतलें हांवें कितें तरी मोडूंक जाय. आनी आमचो तियात्राचो पळयणार वा प्रेक्षक म्हणटा तो असो, कित्याक तो घरान घडये 500 रुपया आहात पूण ते 100 रुपया मोडून तियात्र पळोवन उमेद खुशालकायेन सगळ्या आपल्या घरच्यांक व्हरोन खुशालकाय दिवपी असो तियात्र पळयणार आसा, गोंयांत आसा.
आयज इवन आमी भायर वता तेन्ना म्हाका उगड आसता हांव जेकबाच्या तियात्राक दुबय भायर गेल्लो तेन्ना हाऊसफुल जेकबाचे तियात्र कितलेशेच गोंयकार आनी ल्हान पूल एक 6 ते 2 हॉलांनी ते तियात्र जाले पूण दोनूय तियात्र आमचे फूल जाले रे कित्याक लागून सांगता गोंयकार परदेसान आसूं खूंय आसूं कोंकणी म्हणली तियात्र म्हणली तो जागो जावन येता आयज तें वातावरण निर्माण जावप गरजेचें आसा नाट्य प्रकार खूब आसात कोंकणीन पूण तियात्रा सारकें आनी तियात्रांतल्यान कितें जाता हांवें एडिशनल सांगलां तें हें कांतारांतल्यान डिफरंट विशय मेळटात खुशालकाय मेळटा कॉमेडी कांतारां डिसेंट कांतारां तुमी असो एक प्रयोग मंगळुरान करात आनी यू वील सी द डिफरन्स यू मे पयले 5 प्रयोग घडये अशे तशे जायत डेफिनेटली जो पळोवपी आसा तो आपल्या बोल्सांतले पयशे मोडून ह्या तियात्राक येतलो आनी संगीत नाटक अकादेमीच्यो ज्यो येवजण्यो आसात ताचो फायदो आमी घेवंक जाय आनी नको जाल्यार तांकां सांगपाक जाय कित्याक जायत्यो हे आसात आनी आमी केन्ना एप्रोच करना आनी जायते फावटी फ्रेडरिका भाशेन वावुरपी अशे समाज जागृताय ताचे कितलेशेच व्हॉट्सअप ग्रुप आसात तो समाज क्रांती करता सो ते भाशेन आमी करूंक वावरिना सो आमी जाणा ते दुसऱ्यांक सांगया आनी असल्यो येवजण्यो आमी जर एकामेकाक सांगून आमी फुडें वचया हांव आनी एक मागतलो आसलो आमचे मदें जायते तियात्रीस आसात लिनो बाबा आसा केनेथ बाबा आसा आमचो डॉमिनीक आसलो तांचे तुमचे पासून थोडे भोव तुमी कितें जाणात ते शेअर केले जाल्यार इट वील हेल्प आय थिंक पार्टिसिपंटांक हेल्प जातलें आनी म्हाकाय कितें शिकोवंक मेळटलें आसलें सम एक 5 मिनटां मध्ये कोणूय जर तुमचे मदलो शेअर करूंक सोदता जाल्यार आय वील रिक्वेस्ट यू अबाउट यू तुमचे व्हडपण न्हय पूण तुमचें कॉन्ट्रिब्युशन वा तुमचे तियात्र मळार कितेंय योगदान आसा कोणें कितें बरोवप केलें जाल्यार वी वील ऑल्सो कम टू नो विथ द परमिशन ऑफ द ऑर्गनायझर मॅडम Yes, sir, definitely. We are expecting Keni Bab to speak on. We would like to see you, sir. One moment. Huh? Yes, sir. Hello. Yes. They would like to see me. How do you see me? Hello. Okay. Okay. Can you all see me? I'm traveling, going to church. But Yes, sir. Cosma Bab. Yes. First and foremost, Flora Bhai, Dev Bhare Karo Tumka. I'm कशे उलोवचे कळना हांव एक Mangalorean but I'm more prominent on the Goan stage. So should I speak in the accent of the Mangalorean or Goan? But I will talk, okay? First and foremost, let me say I'm a Konkankar. Okay, Mangalorean, Goan doesn't matter at all. We are all working for one particular language. We are all, our aim is Konkani. That is important. I feel very happy to be a part of the Konkani entertainment industry since the last 42 years. And I have known Cosma Bab also for some time now. And I must say what he spoke today, what he spoke today was really informative. And really what to say, my thought process has improved towards whatever that's better towards the Konkani language with his talk. And there are so many things which I never knew about tiatr, even though I'm a tiatrist. Very frankly, let me tell you this. But today I came to know, and I was very patiently hearing, very attentively hearing Cosma Bab. I mean, you are really an informative person. I must keep in touch with you more often, I think. Okay? And Flora Bhai, tumka in Dev Bhare Karo. You have done this. You have taken the initiative to have this platform, and I wish we had more viewers and many more viewers. I have sent it across. There is a member in our group called Aloysius Fernandes. He has put this up in the group. Otherwise, I never knew that this was there. And I said, let me go ahead and see. And I'm very happy, and I don't think I will miss every Saturday. I will encourage the youngsters also to come and watch this. You know. So, tumka Dev Bhare Karo. Thank you very much. And the group who is there today, thank you for being there. Thank you for being there. And let us do something for our Konkani. Whatever we can do, little bit. He's
do come to St. Aloysius Thank you, College. Cosma. Thank you, Flora. College. Yes, we would like to see you in Aloysius College. येस केनी बाब तुका चड आनी चड देव बरें करूं आनी हांव जाणा तूं एक महान आर्टिस्ट रिसंटलीच ताका गोंयच्या सरकारान भोवमान केला ताका पुरस्कार भेटयला कला अकादमीन पुरस्कार दिला ताका भोवमान केला आनी तो फकत मेंगलोरकार आसो काय मुंबयकार आसो तो गोंयकाराच्या काळजांनी आसा that is his greatness because ताच्यो भूमिका त्याची कातारा ताची ती स्टायल ऑफ डिलिव्हरिंग आणि ताका लागून म्हाका जाय ह्या आमच्या आसा तातूंत जायते असे आर्टिस्ट आसात तुम्ही एटलीस्ट 1 or 2 minutes you share your because that is how we can this is not only हांव सांगतलो हांवूय तुमच्या लक्षात कितें शिकोवंक आयला this is my one of my main motive to accept this challenge and हे सेशन घेवपाक कित्याक तांणी म्हाका फाटली 2-3 वर्सां आपयतात सेंट एलोयसिस कॉलेज I will be grateful 1 or 2 minutes anybody else would like to share please share and thank you once again Kene Bab देव बरें करूं तुमकां देव बरें मॅडम आयको येता हॅलो हय ओके दोन्ही बाजू लावले झाले मारामार झाले एवढा आणखी जातो सांगू जायला कोण आणायचं तो आवून येणार तो आवू ये बोलो आणि कोण आणायचा तो मी बोलतो कोण आणायचं ये बाय कोण मस्त प्लीज कंट्रोल योर लँग्वेज मस्त मस्त फारच जाती इष्टी बाय गोयची करोड बोनस केलेली बरी डिटेल्स तुम्हाला सर ती बघा बरे हॅलो बोल डेंजरस बनवला फोटो बरे फिट कर सांग नंबर सो आणि सो दोनच नंबर कोण नंबर देखील सॅटरडे नंबर आमची काय आमची आखरी इंडियाची प्राईम मिनिस्टर श्रीमती इंदिरा गांधी एकटीच पुढची ते आमचं भारत देश त्याच्यामध्ये एकटीच व्हायला पुढची तिने चंद्री पहिली भारताची राष्ट्रपती जाऊन श्रीमती प्रतिभा पाटील आमच्या देशाचं किती पवित्र बायलाचे नाव घेतली किती तुझा पवित्र श्रीमती
join. तुमचे प्रेझेंटेशन पळयलें आमी. ओके, आता अकरेचे दिनवासनेची उतरां आमची एक घंटो भर चड आमी घेतलो म्हणून एक जावं पुरो तुमचे कट जावन आनी म्हणून तुम्ही परत भायर भितर म्हणून तुमची भोंवडी जाली म्हणजे आनी वी एन्जॉयड युअर एक्टिंग एट द एंड. तुम्ही क्लास गेल्ले पर्यंत ऍक्ट करणी दाखयले आमकां. सो इट वॉज डिलायटेड फॉर अस. वी ऑल एन्जॉयड युअर एक्टिंग टू. तशें आसतना आज परत वेळ आयला सगळ्यांक देव बरें करो म्हणून. सो हांगासर जमलेल्या व्हडा संख्यान जमलेल्या आयच्या दिसा एस्पेशली फ्रॉम गोवा गोंयकार भाव आमचे सांगता सुमार जाण आसल्यात. तुमकां सर्वांक देव बरें करो म्हणटा आनी हांव लेखता म्हजी मंगळुरीयन बोली तुमकां समजता सजमता. हांवें शिकायचें पडटा सजमता म्हणून हांव लेखता. आनी परत आमी येवचे शेनवारा परत मेळटा आनी एक कॉन्सेप्ट घेवन. तशें आसतना Aloysius कॉलेजीच्या तर्फेन आयच्या दिसा आमकां सांगात दिल्ल्या मानेस्त डॉक्टर कॉस्मा फर्नांडीस तुमकां देव बरें करो म्हणटा आसतना कॉलेजीच्या तर्फेन प्रिंसिपल मॅनेजमेंटाच्या तर्फेन या सेशनांत तुमचे अकरेचे क्लास म्हणून लेखता आनी येवच्या वर्सा 2023 परत आमी मेळटल्या परत नव्या बॅच क्लास स्टार्ट जाताना. आता येदोळ आज कोण सर आसात नवीन सर तुमकां नवीन कितेंगी आयकूंक मेळना जावं पुरो तुमच्या समजणे खातीर तुमच्या नॉलेजा खातीर. एवरी वीक एवरी सॅटर्डे बिटवीन 6 to 8 o'clock आमी इंटरनॅशनल कोंकणी भास आनी कल्चर म्हणल्यार एक सर्टिफिकेट कोर्स आमी चलोवन व्हरता. इट्स अ 50 hour सर्टिफिकेट कोर्स and this is the sponsored program. Since it's a sponsored program, we don't charge anything, only registration charges will be there. That is college side. Everything is online only, everything is payment, your details, everything online only. The mode we are using, no personal touch, no nothing, everything even class online केवल आम्ही online मात्र एकामेका मेळचे पळोवचे जावन आसा. even test is at your home ते online उपरांत सर्टिफिकेट्स येता तुमच्या मेल आयडी that is also online पुरा online जातना. But you are a Aloysian once you register yourself to the college, Aloysius college, so you will be calling hereafter Aloysian. तुम्ही केदाळे कॉलेजाक केन्ना you are most welcome to St. Aloysius College. Whenever you feel free, you can come to St. Aloysius College. तुम्ही केन्ना मंगळुराक आयल्या जाल्यार you can visit St. Aloysius College once and you can enjoy yourself. So तशें आसतना हे आमचे फकत ऑनलायन एक आमी डिझायन केल्लो कोर्स and successfully completed 3 batches. So next batch will start only in the next year, 2023 around February. This course is going to be finished in the month of December, first week. December pura kabar jata. So kabar jala उपरांत आमी next एक month taka परत्यान promotion खातीर we are taking that because we have to do the publicity everything. Then again we are starting the other course. So those who are interested, really you are interested to be with the part of this course and tumka Aloysius College Sangata you wanted to be with the St. Aloysius Colleges, you are most welcome to be with us. And it may a course joins away. Only registration fees is 500 rupees, not more than that. And you are getting the stuff which is treasure which is more than 5 crores I can tell. तितले तुमकां हांगा treasure मेळटा, तितले तुमकां हांगा information मेळटा, तितले तुमकां हांगा कोंकणी विशय. Only this is only meant for the Konkani. We are doing only the service to the Konkani. आमचे Konkani department and St. Aloysius College, our main motive is to spread the Konkani beauty. We don't go behind of the scripts तुमकां खंयचे समजता खंयचे scripts तुमकां बरोवंक जाता that you can use. But only our main motive is to spread the beauty of the Konkani through our conversation. आमच्या उलोवण्या मुखार we have to spread it. This is our main motive and we are trying for that. And this is the one course. The other course is there's another certificate course which is going to be start on the October 6th onward, which is
not a Konkani literature course. It is only a Konkani beginners conversational course. Only those who want to speak, want to learn Konkani, those who doesn't know anything at detail. I must say, कोणाक कितेंच नेण आसल्या खातीर आमी ती एक समजून दिवच्या खातीर आनी तांकां उलोवंक करच्या खातीर. There's another beauty where we wanted to spread it throughout the world. सगळ्या वर्ल्ड आतां दुसरे दुसरे भास आमी शिकता, भासो शिकता जावं जर्मन, फ्रेंच, इटालियन, all the international language we would like to learn. But what about Indian languages? I mean, Indian language कितले आमी जाणा. So when we question ourselves to our conscious, आमी आमच्यात कितले आमी कितले भासो जाणा आनी आमी इंडियन भासो कितले शिकता. So those who knows Konkani, I'm not asking you to join to this course. Those who doesn't know, for them you can promote and you can ask them to go to this course. That is also once in a week, 2 hours on Thursdays between 6 to 8 we are doing. October 6th onwards we are starting. Already we completed one batch and this is the second batch we are starting once in a year. So the thing is, I'm requesting all of you, those who are listening to me, tumka samjata, I know that you are a Konkani people, that's why you are here. So one who doesn't know anything and want to learn, for them you just insist and promote them to take up that course, and link everything will be already given. E-Samvahan, that course name is E-Samvahan. Link everything online only, on through the online mode only they have to register themselves. That is also nominal this thing, registration fees. We don't charge any fees to the college side, only the registration fees, because these all are the Konkani certificate courses are the sponsored program. Since it's a sponsored program, we can't charge from the participant. Only the registration fees, which is college is taking, since you are a student from the St. Aloysius College. येस इतलें सांगून तुम्ही म्हाका आयकल्ले खातीर तुमकां सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा आसतना देव बरी राती मागता तुमकां. परत आमी येवच्या हप्त्यांत परत मेळचे नव्या एका सैऱ्या सांगता. सगळ्यांक देव बरी रात मागता. देव बरें करूं.